काळीज मोजे कोशेन बोल्ले इंडियेच्या एअरपोर्टार देवोन काळजाची आस पुरी जाली सगल्या गोंयकारांक मेवोन सगल्यांक देव बरें करूं म्हणटा कांतार हें आयकतात म्हणून शेकी इंडियेक पावलो हांव 5 वर्सां बारीन रावोन बोमाय पावोना फुडें 2 दिसांनी हांव रोकडोच गोंयांत गेलो मारगांव लोकांची गोड्डी पळोवन सोबिता लावासा म्हूण सजमलो इतलो लोक गोंयाक कसो जालो काय म्हणून हांव मोतीनूच चिंतूंक उरलो उपरांत त्या PWDच्या मनशाची खबर आयकोन हांव सारकोच तोंड जालो गोमाय पावना फुडें 2 दिसांनी हांव रोकडोच गोंयांत गेलो मारगांव लोकांची गोड्डी पळोवन सोबिता लावासा म्हूण सजमलो इतलो लोक गोंयाक कसो जालो काय म्हणून हांव मोतीनूच चिंतूंक उरलो उपरांत PWDच्या मनशाची खबर आयकोन हांव सारकोच तोंड जालो आमी गानमोच्या बारीन आसतना नव्या घराचो बेजिमेत केलो हांव गोंयां पावच्या आदीं आमी म्हजो गोंयांत गेलो बांयचें उदक काडूंक त्रास पडटा म्हूण बायलेन ताचे घराक नळ घालो आमी घाल उदकाचें बील दाखयतोच खरेंच म्हाका शॉक जालो हांव तुमकां खबर सांगोंक सोदतां गोंयचे PWDची सरकारी मनीस ऑफिसांनी बसोन सॅलरी घेतात आपणाची लोकांगे नळाचें उदक सोडून सूट घेयनात त्या पायपाची 7 म्हयन्यांक 20,000चें बील धाडून दांदोळ केली मजा आमी गाची हांव तुमकां खबर सांगोंक सोदतां गोंयचे PWDची सरकारी मनीस ऑफिसांनी बसोन सॅलरी घेतात आपणाची लोकांगे नळाचें उदक सोडून सूट घेयनात त्या पायपाची 7 म्हयन्यांक 20,000चें बील धाडून दांदोळ केली मजा आमी गाची दुसरे दीस दोगूय गेल्या ऑफिसान ऑफिसर थंयचो कोटेलीर ना हांगा थंय आमकां भोंवडायलेत ऑफिसराची खबर ना उपरांत एक ऑफिसर मेवलो म्हूण ऑफिसान उलोवन फायदो ना सगला बारार बसोन उलोवया भियेनाका तुमी हांव आसतना बाराचेर बसोन आमी ते गायनी ताका जाय तें ड्रिंक ऑर्डर केलें उपरांत आमी गान मजा उदकाचें बील ताका दाखयलें 7 म्हयन्यांक 20,000 कशे आयले गाय म्हूण आमी दोगांयनी ताका विचारलें आपणाकूय दियात कितें बील तें आपूण एडजस्ट कोत्ता म्हूण बील बोल्सान घालें बाराचेर बसोन आमी ते गायनी ताका जाय तें ड्रिंक ऑर्डर केलें उपरांत आमी गान मजा उदकाचें बील ताका दाखयलें 7 म्हयन्यांक 20,000 कशे आयले गाय म्हूण आमी दोगांयनी ताका विचारलें
आपणाकूय दियात कितें बील तें आपूण एडजस्ट कोत्ता म्हूण बील बोल्सान घालें. बांय काडूंक उपाय ना ते मनीस पायपां घेवन घरान उदक घेतात. वाड्यांनी भोंवून तुमी पयशात तर पायपां फुटोन जोरी व्हांवतात. आनी हे PWDचे मनीस दोळे बंद करून बिलां धाडटात. गोंयाच्या सरकारान दवरलेले मनीस बारांनी बसून बिलां चेंज कोत्तात. गरीब लोक उदकाची बिलां भरतात. पायपां ती फुटलेली आसतना गोंयाकूय आतां एकूय काम जायना. भितरल्यान दुडूदी नासतना गोंयचो सरकार कुट्टो जावन भोंवता. दोळ्यांनी दिश्टी पडटा आसतना PWDचे मनीस केन्ना तशें करचे ना. मिनिस्टर बागाक तांच्या नासतना गरीब लोक उदकाची बिलां भरतात. पायपां ती फुटलेली आसतना गोंयाकूय आतां एकूय काम जायना. भितरल्यान दुडूदी नासतना गोंयचो सरकार कुट्टो जावन भोंवता. दोळ्यांनी दिश्टी पडटा आसतना PWDचे मनीस केन्ना तशें करचे ना. मिनिस्टर बागाक तांच्या नासतना. आणि जुदा आणि त्याचा खुर्सात मारलेलो. एक दीस तुला पळय झाडान हाडून पोसलाय तो ऑलवेज तो तुका खुर्सात मारतलो आणि तेन्नाच तुका मध्ये उतरांचो उगडास येतलो. हांवूच नको तुझे मायंड पण तुका अंजेला म्हणून नांव कोणें दिलें. तुजें नांव आयकून अंजेला हांव सोदून म्हज्या घरांत आज गेलो आनी इतलो खोशेन हांव काजार जालो म्हणून देव चड म्हज्या घरांत आनी म्हजो जीव काडलो. पळय तुका पयल्यान निमणे दुसरे फावटी ऑलिव्हरान तूं कित्याक म्हणशी जाल्यार कोणें आमच्या कित्याक करतलोय मारतलोय मारतलोय मार. अंजेला इतल्या पाशियन्साच्या मनशाक तूं कोण पाव जाली. हांवें म्हणटा देव बी हालो जाय तोरी तोरी स्वाती दुसरो कोण जाता तुजें तोंड फोडून तुका कितें तो दाखयतलो आपलो. म्हजें तोंड फोडून म्हजें तोंड फोडटलो आपलोय आनी हांव म्हजें तोंड फोडून घेतलें तूं तुज्या लागतात. आतां म्हज्या घोवा हांव म्हजें जल्म दितेले माय पायरा मातसो उगी रावना आनी तुजो मार घेवन हांव तुजे लागीं फुकट काजार जावना. जावं काडनासतना म्हजें माय पाय कडकडीत 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 50,000 रुपया तोर दिल्या आनी मागता पळय देण्यान तितले वस्तू तुका दिल्यात. जावं काडनासतना आनी साप काडून कित्याक जाय तांकां जाता ही पिडा घरांत आमची तू नाताशा लंडनांतल्यान पावता आयज आनी वाडलेले चोर घरान आसतना आमक चोडो घरान आसल्यार बरें न्हय. फाल्यां न्हय तो पडलो जाल्यार हांव कितें करतली. कितें करतली गाडयो घुमले रातल्याक तुज्या भुरग्यांक काय म्हणटा हांव म्हज्या घोवा हांव सांगता पळय ते तुज्या बेजान कित्याक घेना या बेजान कित्याक घेना. कशें म्हज्या बेजान जातलें तुवें यो बोबो मारून म्हजो बेगो तो बोर्डो करून जोरी तर तूं दुसरे पाव अर्जुनाचेर कितें तुळोन उलयची बरें जावचें ना. कित्याक हें तो आमचो
मम्मी तू सांगताय पळय तू ही कामात केन्नाच करतो ना कित्याक हांव तेका बरो वळखता आमच्या होय आकाशचा बंद्यान आमकां चोडो दिवना आनी जर तो चोडो दिलो जाल्यार तूं आमच्या चेड्याक कुशीन दवरचो लागतय नॉर्विना मेंगेन घेवन वचचो लागतय अंजला जरी तर देवान आमकां चेडो दिलो जाल्यार हांव ताका भायर उडोवचो ना पूण एक मातशें आमच्या पुता परस हांव हॉलविनाक सुदेन भोव दितलो आजून कोंतालोय ताचे मायन तुका बरें आसलें कोण जाणो तो हॉलवीन सुदर जाल्यार कित्याक ताचें ना आनी तुजें ना जमायचें नाका अंजला तू पावता पावता नाका ती पावली सांगना तुका कितें करतलोय कितें करतलोय सॉट सांगलें तुका सदांच म्हणून सांग राग येता तो राखून सांगण्याचो तुका तू म्हाका सांगताय ताचे मायन तुका बरें नासलें वय सांग करूं नाका तू चोड बोल कित्याक तोंड बंद करून नाही सांगता तुका बरें बरें आमकां बोल ओगत जाय काडलो ओगत जायलो तो खरो पूण हांव तुका सांगता पळय तें उगड आसतो ह्या कारण म्हाका जाय पळय थंय रावलेलें हे बोल मोजें वय मोजें कितें म्हणलें मोजें तुजे मायन म्हाका हे दोतीच दिवंक ना हे गोळ हांवें म्हज्या कश्टाचें मारला समजलें म्हणजे कितें अरे तुका तो दाखयना जाय जाल्यार हांवूच थंय जावन ती कान कातऱ्याची तूं अंजला काजार जालें वाडोवन आनी तूं आतां म्हाका दाखोवपाचें उरलां कितें हांव भायर येता आनी हांव गेलो म्हणटूच हांगासर घडयेक आदवोगाद शिकेर येतलो ताका बसोवन तो रावयेचो समजलें आदवोगाद शिकेरा हय वांगे कित्याक येतलो तुज्या आनी म्हज्या डायवोर्साची पेपर आमच्या डायवोर्साची पेपर हय हांव सायन मारता खो सायन मार नाल्यार कोण मार कोण मार पेपरा करून जायना बा हे फॉर्मात कशी तूं शिकयता पळय ती पळय अरे पुरास कर ताका सांग बस म्हणून हांव येतोय तो बसतलो तेजे पयलीं कोणा उलय नाका म्हज्या लँग्वेज जाय दोनी समजलें हांव तुका भरपूर कोण सोदून घेता पुरो पुरो हे कोंग्याक हांव बेश्टो सोडची ना हे कोंग्याचे शेंकडे मोडून पाकां चवथ्याक पिसडून हो कोंबो खुंयचेच कोंगे शिवूंक वचो नाका आगे मगे मागीर खरो सारको जायलो कितें काय करची ना पयलीं दार कमी गोड हांव घरांतलो भायर सरच्या आदी ब्रेकफास्ट घेवनूच आयला आनी दुसरो तुमच्या घरान पूण तुका सांगता हांव ब्रेकफास्ट घेवनूच आयला आनी तुमच्या म्हणल्यार म्हाका टायम ना इकडे हांव म्हणजे म्हाका केस आहा हांव इकडे पेपर शिवून आयलो मिस्टर आलू घेवन म्हाका लागीं तुझ्या आणि मिस्टर आलू मध्ये किती जोडी चलतात काय जरी तर तुमची डायव्हर्साची पेपर तयार करून जाय जाल्यार हांव कोत्ता आतां जावचें ना आतां हांव वयता फाल्यां येतलो ओके तुम्ही रावतात कोण दोगट चलो डायव्हर्स मिसेस आलू हांव एक आदवोगाद तें आमचें प्रोफेशन जरी तर आमी केस घेना जाल्यार आमचें पोट कशें पडटलें आमी एक आदवोगाद जावपाक कितलें तुका मोठा तें ना त्या पासून आमकां मातशें केस घेवचो advogado, पुलीस सगळे तुम्ही एकेच तरेचे तुमची तर ताकडेन तुमकां घालीत न्हय तुमची पातकां एकेच वाटेन उरचेली देखून तुम्ही मोडटच न्हय माती पासून तुमकां विचारता आनी देखून तुमकां इतलो दोस उणो घालचो पडटा तुका खर्चोच आयते कोडेन आनी तूं करपी ताजे दुसरेच ताका सांग ताची नाशिनात कर म्हणून आनी नाशिनाचे बेटा
लोक त्रास करताय आणि गल्फा सिरीज कोण्यात आपण सुटकेशी बोल लागताय आणि इकबाल दुसरी आठवट असून गात पावची कोणी सुटकेस सारखी रीती आणि हांव येत आसतना एक सुटकेस केलेलो वो कस्टमर मागता बता 5,000 रुपये हाईक करून आणि 5,000 रुपये तुका 5,000 रुपये वयतले तुका नाही पान दुडू ही खायची होती तो म्हणल्या जसं किती कुठ पुरवून दिलेलो 5,000 रुपये घेऊन या हुई आणि सुटकेस केलो सुटकेस मुगे त्या सुटकेशी किती हात होई मुगे त्या सुटकेशी हाते भोको मुगे माडा मिगे फोन करू मा काल वाजून दिल्लो आणि न्याय हा मुट्टे भोको आणि मुगे ओकले झेरोली ना आणलोले 2 चेडियो आणि 2 बॉडी आणि अख्ख्याक लागून दिसता म्हाका कस्टमर वचून मुगे सुटकेस घेणीच काय नोड पूण कितकोचे मुकोंडा झेरोली ना म्हाका पयस हारी कोण भारी धाडलो न्हू कितकोचे मुकोंडा 5,000 रुपये I'm Sheikh Ali Jabbar. Sheikh Ali Jabbar. Coming from Bahrain. अरे पुन्हा आयफोन जाणार होती या आलाप साहेब म्हणायचे जीवन बरे असताय कित्या ते दिसाव बरे हसून हातायचे पण हो आलाप साहेब इतलो कोणी हसून बसून काय आहे ना पण भारी सोय म्हटली आम्ही नवऱ्याचे हक्क घेतोय खरे आलाप साहेब ये हाय बॉयफ्रेंड बॉयफ्रेंड नो your boyfriend Bahrain man. बॉयफ्रेंड तुमच्या गावात तुझ्या स्त्रीला No, no see. श्रीमामा अगं होते के फोटो एकटी जोईला No, no meeting. जाणा साहेब या मुगे नोल्या बाहेर जा पाय कोणाचं 40,000 रीण गेलोले आता मुनीस मागच्या पैशाला बस स्वतःचा तो स्वतःच मग आवा तिंगे काम करू येतात त्या पैसे बात करून काम करत असतो तो मुनीस मागे सोले त्रास होता तुझे स्वतःचे मागतो आपलायचा त्याच मग सोलो राग येता पुणे एक दिवसा मुझे जॉब रे दिसवता आता काय तुझी आपत्ती सोडा किती आज आपले मोकळा गेलोय का कोण बोलतो आणि आता ओके दुसरे आको तू सो आपण केलं ना आम्ही मत केलं आपण केलं ये सहा ना एकदम बघा ये वयस पण किती तुझो सामान हुई हा काय हुई गौरव बरो हाते तू अपना सामान हुई हा काय हुई आता उचला तो ये सामना कोणी खबर घेताय अरे वो लोग जब किती आला लोक किती आला तो जरली तो किती सांगो हा मुगो आरामामध्ये दोघी जाताय त्यांची मध्ये किती दादाटू आणि शॉकिंग होईताय मुगो आणि सिरीज कोताय त्यांगेला गो त्यांनी सिरीज मेळना म्हणून जाणटू आव की दुसरा बोलता जाणटू अजून खेळात त्या दोघा सिरीज कोणती केलो ना अरे सुकिंग हेल्प करू कोण देणार ना तुझी बहिणी हे बघू इथं पाहिजे तुम्ही जेव्हा कॉल म्हणून तुझी ओकले मुगो म्हणून जर काम बेकार आहा म्हणतो कोण तोय तोय नाटल्या भाषेत बोलताय तुम्ही आम्ही कसं तू पुढे आणून नाही कुणी तू ते तू उई राहता बेटा आओ त्या आरकानी ते बडे फॅमिली मग ते मी दोललो मग पोचलो आणि बँक लागो आज तुझे पेदरा तो नव्हतो तू पुढे यायला होय ते फॅमिली नाव किती नाव विचार नका तुरी तो तेंगे नाव कोणाचं बेकार आहे ते कोण तू ते लाईन योला तुले तेंगे द्याना आसरो मारो ती गावात कांदोरची इथलेच पुरो तेव्हा आरकानी या होमो तुझे पेदरा तो करो अच्छा बघा बरोबर गेला तू हे थांब का आता गाता काय रे काजार दया किती काजार जातो तो जेव्हा दिलाय ती वस्तू स्वतःला मित्रांनो एक तिचा मुली आपली पुरी तुरी भरून जातात त्याने मग हेच दिसवता तू चिडून मोठं तू गाडीवर खाईल दिसवता दोन गेले आता का माझ्या कमेंट नका आव या सिंगला मुला कारा कोया आणि दोघी एक मुला गास माय जीवन हाणले
आमचे घर आलो ते इकून माझ्या बहिणी का जाय गेल्या ते दुसरी करा की कारण पडलं होय तुम्ही आता लवकर झाले अरे म्हणजे आणि तर मुझे बहीण एका घरात पडली जाल्यार जाले तुझ्या थोड झालो सोड काय पहिली देवागे सारखी करू माझी शिंगा ओढ शिंगा जाताय वेरू John, putus makan ini, Tilly. Ah, mana? Kau nak
हांवें रावून हांव तुका बारीक स्टडी केला. यू आर नॉट अ पर्सन टू बी अ फ्रेंड. जरी तर तुका म्हजी फ्रेंडशिप नाक आसली जाल्यार तूं म्हज्या रुमांत कित्याक रावताली? बिकॉज यू हॅड नो अदर फ्रेंड. Oh, is that what you say? You're so very wrong, my dear, so very wrong. हांव तुजे बरोबर रावताली कारण कॉलेजींतले एकूय चेडूं म्हाका तुजी फ्रेंडा पासून तुका लायक करिनासली कित्याक तूं खूब गोंयची चेडूं म्हणून. पूण जरी तर तुका कोणाची गरज जाल्यार तूं चड एक असो मोस्को लावन आपणाचें काम करून जाय पळय. फकत तुका लेक्चराक बरें करताले तूं शिकपाक हुशार म्हणून. Will you shut up? पयलें कोर्टुबाच्या आरशात तुजें रूप पळोवन तुका कितलो राग आयला तूं? Say anything, yaar, I like But I hate you. मोग आसता थंय, राग आसता. बट आतां काय तूं खरो वालोर फकत पळय नासतल्याकूच कळटा. तशें बरें म्हाका. तशें जाल्यार तूं एक काम कर. म्हजे मायंगे आनी तुमगे रूम आनी पळय मायचो मोग कितें पळय तो. So that was us again talk about something else. Why the hell did you come here then? I don't wish to talk about money कित्याक तर. Natasha, मुस्का खंय चड उदक घालिना पूण बांदणेच्या लिंबान ताचेर उदक पडटा. कितें म्हणलें तर? मुस्का चड उदक घालिना पूण बांदणेच्या लिंबान ताचेर तूं उदक कोणाक वचपाक वचनाय, कोणाक वचपाक गो तूं? अरे तूं तर राग नागाड. तूं म्हाका राग कित्याक हाडटाय तर? हांव तुका राग हाडिना पूण तूं सॉस लिपोवन पोट मारून राग हाडटाय. I know what this is all about. What is it all about? हो सगळो राग तुका तुजो बॉयफ्रेंड तुका बरो ठेवता म्हणून. And you know what this is called? Congratulations. Ciao then, see you. Bye. दुकानात जास्ती पयशे आहा? Thank you. Hi, Natasha. Natasha, I'm sorry. I'll tuka airportachir व्हरोंक मेळना. Please. Hey, come on, smile. I'm talking to you. तुजी सोय अजून वचप लागली चेडवाक आदवपाची? अरे त्या बाय स्वताले हांव भितर स्वतालो एकामेकाक आदोवन अजून कितें जालें what's wrong? जाल्यार तुका ते दोळ्या घालून कित्याक पळयतालोय? ते गेला ते कसले पांगरे जावं जाणा. पांगरेल ताचें नांव? आगे म्हजे माय ताचे माय पाय घालून दुसरें नांवूच मेळोंक ना कितें पांगरेल घालून. ताचें नांव रोजाना. रोजाना. ओके? Wow, Rosanna. What a beautiful name. Very beautiful. And also she's क्या shape है. Shut up! ओले तुका रीत आसा तुका? अप्पा तू बोलतानी इंग्लंडाक आयल्या आनी म्हाका बॅग मारून किस घेवचें सांगून तूं कितें म्हाका कसला वयताय? म्हजो इंग्लीश बॉयफ्रेंड आसपाचो जाल्यार लोकांची पर्वा करिनासतना तोंडात तोंड घालून किस घेवपाचो. तो इंग्लिश बॉयफ्रेंड. तांकां तुमचो सेन्सर लागना. पूण दिस इज इंडिया. हांगा चड सेन्सर लागता ते गोडे काडून गेले. तुमची म्हणणी कितें तुका आतां किस दिवंकूच जाय म्हाका? यू वॉन्ट मी टू किस यू? नो प्रॉब्लेम.
तीन लाखांपासून ह्यो पयस सगळो म्हणून आयला पळय तुज्या चेड्याक 900 कोण थाराव आयज जायते ताका पयशे दिवचे पडटा आनी जरी तुका जाय तुजो पुजे केशींतलो सुटलो जाल्यार पयशांची फटां बसून खंयचीच पडली पळय Where the will damn it. So find out a way, get the bloody money fast. Shit. वर जे man, वेळ पिड्यात करपाची खबरो सुईजबा आजकालच्या घरात राहून दुसऱ्याच्या घराचेर फातर वाचवलोय देवाचो एकूच फातर पुरो तुझ्या घराचे सत्यनाश करू छेडा कोण बोल कर म्हाका सांगता कोण बोल कर म्हणून होय सुईजबा माझ्या घराचो पेट्रोल दियो वरून तुवें गोडकोडीत पालवलाय आणि वयले म्हाका कोण बोल कर म्हणटाय तो विनाकार तू हांव न्हय सुईजबा हांव न्हय ती म्हजी गरीब साण काकांनी तुझो पूत जेलीन रावन पोट भर जेवण खान मेलो म्हणून अरे तुज्या ताका कितें दिलो बरें शिको बरें न्हेसलो बरें जेवण कांयच ना जाल्यार तो संवसारान आसून कसलो फायदो हांवच नको ह्या गरिबांक त्यो भुरगीं कित्याक दिता पळय तो आनी एक प्रकांना तुका हांवें कितले फावट सांगलां आंत्र्या पयल्यान येवन म्हाका बेजार करता काय म्हणून बेऱ्याचे कामाचे दोर वाजून कसलो फायदो ना आणि तुका दोष जाय तुझ्या पुता भाशेन तूं जेलीन रावन पोट भर जेवण मेलो जाल्यार खंय रोखडो कर पुलिशेक सांपड आनी म्हजी अजी करतलो बरो हांव सुद्दां भितर उडयता मागीर सुसेगाद 2-3 वर्सां पोटार मुठी मार जे आनी मोर म्हाका बरें म्हाका सुईजबा हांव नको लोकांच्या शिराबार दिवन वचतूं तूं वचतूं खंय वेचले पळय गावड्याच्या शिराबांनी घर मेले जाल्यार रोखली गोरवा मारून गावात जातली आनी हांव देवाक पयशे दितलो तो पयशे घेता आनी बरो तो जागो रिजर्व करून दवरतलो भायर सरवत आगा बेव राजो पुरो वयर मेवशी धुकून सकलो उडयतो हांव पळयतलो आयज बेकार पोस्ट मदी एक टाकयतलो वय बाबा सगळे काम झाले तिथं आहे सगळे साफसूफ केला रांधून बांधून ठेवला आता काही जेवण खूप नाही केलंय याचं काम बोला सुरुवात सुद्धा कडी भेट घ्या केलं बाबा आणि तिसरे केले या वैदा हे रे बाबा आज तुमगे बाय झाले बाय सांगा बाकी ते दोन ते बाय का तुझो बॉयफ्रेंड बारीन आहा न्हू तो तुका काय जाणिना किस सांगोय बाबा बारीन तो नेला त्याचा तो किस कुठं आला मागचा बघा 2 यो आलेली आणि 2 यो आलेली ते कस्टमर हाय कुठं आमची servant girl हा boy ताज्या लागी आताच गेला जेव्हा forget about her let's talk about you how are you how is your progress Progress is very good. Nothing to worry about. After all, whose daughter am I? like father like daughter Papa, तू मग एअरपोर्टची ना फॉरम घेऊन ना. Sweetheart, तू जाणाय तुझ्या बाबाचे काम सकाळी उठून ऑफिसात पळ मागीर करपी आणि दनपारां जेवून घरा येवन जाल्यार फोनाचेर फोन बिलकुल सुचोग ना आनी तेका हांवें कार्ड करून कॉन्ट्रॅक्ट सायन केला आनी तो मनीस 3 लाख घेवन येवपाचो ताका लागून पावना 3 लाख? Papa, हे सगळे लाख एकट्यान करून तू किती करतलो? I'm a millionaire. I want to become a billionaire. आणि म्हणजे देख संसाराच्या वाईट गिरासाला इतका लागून होता पण जरी तुझी तू एक गोरी चढ लागी काजा झाली चाल्या. हा त्याला आराम असतो आणि संसार करते तो मी गिरासाची जोडो गरिबांना नाही मिळत आणि तुझे मुसी नसता झाल्या आता
got weak, like I want my papa to be strong and healthy, man, and always smiling. I want my papa to be never be healed. Papa, is it time for lunch? Yeah. Indeed, I think I'm here. I want to eat salt and rice. Well, I think a little improvement on that. She आणि सुंकाची पोळी भेणे घालून आणि तिसरं पानं It's okay. Somenal pasu nave chituna, o idlo pop puri do mundo tudo. Anda so bunu lengale, parun gor gordo pollevi. O tudo ave kelani, bakso dasya dewalagi. Mogam to urong deli, keya mogan bulele kali. आम्ही एका महिन्यात आदवलं ना त्याच नसापासून तुझ्या मोगात पिशी झाला आवाज लोक म्हाका कितें जाता पळय आता म्हाका सारकी जेम पडना जेवण रुचना पळय ते जेम पडना जेवण रुचना म्हणटा पळय ते मोग करणाऱ्याचे पोन्ने दुयेंस कशें सगळ्यात मोग करणाऱ्यांक कशें जाता म्हाका पयले जातालें पयले आतां आम्ही या आधी कोणाचंच केन्नाच मोग करूंक ना पयलेच नोकरेन तर म्हज्या काडीक चिकन घेतली आणि हांव सांगता म्हाका हे म्हजे काडीक केन्नाच दुखोवचो नाही म्हणून पळय रुचना जरी तर तुका दिसता तुजें काडीक व्हरोना खंयच्या तरी मनशाक दुखयतलो म्हणून जाल्यार तुज्यान तुजे वाटेन वचून अशें म्हणूं नाका आमी फकत तुका विचारलेलें पळय ते जुरामेत सोपूत म्हणटात ती मुद्रा आमच्या असल्या मनशांनी केली ताका लागून हांव तुका सोपूतय दिवंक कबूल ना ते जुरामेतूय दिवंक कबूल ना ओके दॅट्स इट बट आय लव यू म्हजो पापा गरीबांक दोळ्याक तेल घालून आनी ताणें म्हाका आदी फुडेंच सांगलां चोरी चोर हांव कोण गरीब चेड्या लागीं काजर जाली जाल्यार तो ताका फारण मारतलो सगळ्याच चेडवाचे पांय तो हेच म्हणटात ताका फारान मारतलो म्हणून पूण टायम येयलो की ना तेंचे हात कडकडटात ते आरंभाक पूण म्हजो पापा हात कडकडटा ताजो न्हय चोरी तर तोची ती कोणाक शेंद्यात मारूंक जाय जाल्यार ते शेंद्यात मार लागोकच ताका जेम पडना देखून हांव भियेता हे भिवपाची कसली गरज ना हांव तुज्या घरान येवन तुज्या बापा लागीं उलोवप करून तुज्या आतां कात घालून भायर काड देवाक भियेना तितली म्हज्या पापाक भियेता अरे रे रे तुवें तर देवाक पळोवंक नाय ताका तूं सारको पळशी तूं ताका पळय तो आख्खेच कडकडटेले पळय आनी तूं म्हज्या पापाक भिय अशी जाल्यार तूं कडकडटलो आनी म्हाका बेवपाचो घेवचो न्हय म्हजो पापा एक व्हडलो मनीस नो प्रॉब्लम आनी तसल्याच व्हडल्या मनशाची तेमाक घेवप म्हाका एकदम बरें दिसता कितें म्हणलें होय म्हाका तेमाक घेवप एकदम बरें दिसता तशें जाल्यार तूं सगळें करतलें कष्ट ते तुका कित्याक पडलां ते तूं सगळें वचत सोड ओके ओके पूण आतां एक उपकार कर आनी हांगासरले वचप प्लीज म्हाका कोण मेळो घेतो लागलो वचो या You mean go? Yes, go. Just like that? Yeah, if you want me to kiss you, no problem, I'll kiss you, you go. Well, that's not a bad idea. Uh-huh. But if the trouble blockers are coming? No problem. Yeah. Anyway, okay. पूर्ण जाय ऑलवेज तुझं मोग म्हाका एक मॅग्नेट कसो एक बॉडी तुझ्याशी आयली म्हणटा तुजो मोग तेजे दिसना मोग करता आसतना तो मोग सामको पावरफुल मॅग्नेट कशें आसता मागीर एक दोगां भुरगीं जालीं की ना मागीर एक मॅग्नेट एके खातीर दुसरे मॅग्नेट दुसरे खातीर सॉलिड सेपरेशन या तू कसं जाणा ते लोक उलयता ते आयकून हांव जाणा वचूच म्हणटा पाला येतलो की ना सांगूंक जायना रातीक न्हिदता तो सकाळी उठतलो जाल्यार कशें म्हणो नाका तुजे मेडी हांव संवसारांत जिवंक कशी तुजे बरोबर हांवें म्हणटली म्हाका
वतले तशें जाल्यार हांव दुसऱ्या दिसा वता जाल्यार आदल्या दिसा येवन तुका सांगता हांव फाल्यां वता म्हणून दोगांय बारोबरूच मरया मातशें आतां मातशें वच ओके ओके कितें जालें ना कितें तुका विचारूंक सोदी पूण आसूं दी फाल्यां ना 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 आतां दितात हांगासरूच दितात आनी आतांच दितात कित्याक हें सगळें सोडून तूं घरा रेशीस आख्खी रात जें पडचें ना स्वप्नाच पडचें न्हय आतांच सांग आनी सोड आतां जाल्यार काय राग येवचो ना कितें तर राग येयल्यार आनी कितें करतलो हांव तुज्या मोगान सारको भितर पडलो हांव भायर सरोंक चान्सूच ना चान्स ना ना तुका आनी नाताशा काय ना बस इतलेंच पुरो ओके बाय मोजी आनी नाताशाची सोयरी करून कितें पळय ती तुका एक दीस करता पोराक पडलोय तूं वाटेर मेळोन म्हाका दारा वच म्हजे मायन आपयला तुका म्हाका वेळ मेवतोच हांव मेळोंक वेतलो तिका तारीख फिक्स करूंक जाय विसरो नाका काजार मोचे भयणीचे सांग तुमी दवरला केन्ना तोतीक जाय तें आमकां मेवता तेन्ना मागला तितले दिला आमी तातून कसलोच गडबड ना आतां कांय नेटी खंड बरय विसरो नासतना तुमचे दोतीचे हांवेन लिस्ट दवरलेले सांबाळून पूण तुमी दिसान दीस हें लिस्ट उडयतात बोलदून आमच्यान बोलदी येता आमी चेड्याची घरची देखून काजारा आदीं आमी सगळे घेतले मेजून टीव्ही व्हिडिओ फ्रीज वॉशिंग मशीन दिना म्हूण आमी म्हणोक ना आतां आनी तुमी कितें मागतात तें कांयच सदमो ना गोंय आतां दोती कितें घेतात तें सांग माय पिये नासतना आतां आमकां दोतीक जावो देशांती ना तुज्यान दिवंक जायना तर आयच्या दिसा भितर गो मोय ना तर भयण तुजी आमगेर नाका कचऱ्यान उडय तू काय तू आसा आंटी चिंतून पळय तुगे पता नाका जाता जाल्यार उलय दिशे आंटीना नासतना गोंया एकूय घर ना देखून आमी तो दोतीक मागता आमगेर तो ना कांय नेटी कोणा डिसेंटी ना आमच्यान दिवंक जावचो ना तशें जाल्यार काजार कॅन्सल कर आमकां परवा ना मनशाक मागता तें दितोच संवय जाता मनान घेया दिश एंटीना मेवना तर चेड्याक घरान दवरा तुमी दोगांय घरा वचोन हांव सांगता तें कोरा तुमची दोगांयची डिशां वयर ल्हान चॅनलां पळोवया ए राव बजेरवली सुंटा माझ्या उसळा तुझा फोन बघा होते तुम्हाला हात लायला का हात लायला का तू माझा हात लायला का हात लायला म्हणजे मुझ्या घुसले आहे की ते ना तुझ्या घुसलो नाही मग पूण बाहेर इंचिवर बसेल तुझ्या हाती कोण आई बाबू गोरशा अगो कालपासून तू बरे आला मगो आई बापास किती चालतो तुका अरे तू म्हाका कितें चिंता आहा सोर खबर आहा रोज मातशें म्हाका सगळें सांगितलें
दिला रोजू मावशी होय कोण गो रोजू मावशी कारण ती ओनली प्लास्टिक कंपनी हा चोई हय? तीन काम करतो फुरसुलो हय? त्याने आपल्या की माय सगळे पुरेला उखी तिंगा एक चोडू मे पाया पाणी जेरोली तो इथे येतोय बाई लोक कुचु 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 कत उभरो करत आहे ते बासे बारी नाचले उभरो करत आहे आपण कितको आहे ते तुई नाही हा त्याला तो त्या कसो करा लागली थिंकीत गट तिथले या त्या माणसेरा बरोबाची पण आता ते चोडू तुका सदा किती मेळ पाया पाणी आता स्वतः ना आहे ना लोक अगो त्या मागे खूप दिसा मेळवले आणि आपणागे सुका सुका उभरो सांगताले आणि केन्ना केन्ना माहिती आयतारा मग मेळटाले तेगे एक भाव गोंयकार भाव इस्मून त्या म्हाका आपणागे उभरो सांगताले बारीन फकत तू एकलो गोंयकार बा आलो आणि एक सगळे गोंयकार म्हणून पातळ गेले किती कितो सांगतो तू मग सांगते तुका सदाच किती मेळटाले स्वतः ना आहे ना लोक फकत आयताराचे आणि त्यात मग सुरसुरे दिसताले ते कोण बघता वाडे आणि आमच्याकडं एक कोयणी भाषे राहता करतालो होय होय कोण त्राकाने कमी साता सो बहिणी भाषेनं जातो आणि मागी मागी तो मुदार जाता सोय बेकातो हांव तुका एकूच सांगपाक शकता आज son तुगे रस्तो तुका आणि मुगे रस्तो म्हाका ती रोज मावशी मोर पण किती ते किती मोरो मागता ती बाबडी या संस्रा आपलं बोट ते मुगे दोन उगोले तेच पहिली तू दोय बांधू पण मोठा नसता दोन गोल सांगत ते तू म्हाका आले बोललाय नाका तो एकूच सावना तुगे रस्ते तू तुगे रस्ते नाव जा बघ बाबा आणि हावी तू काय सांगत तुझ्या रस्त्यात तू आमच्या मुकला तर बघतो की नाही मोहित बाकीचा नाही का काय ती मोहित बघतो आपोईला बसले होते ना तू आपोईला बसले होता खरे म्हणून रागे बरे आणि वहिले आणि रागे काय म्हणतात तू किती समजायला मग काय खबर ना मग सगळे खबर सगळे मग खबर ना उदा अगो या सोलो तू काम करूच वयता तो डाल्लो बाय नासलो गाला असता एकलो आणि देव जाणा तू असो ती केसो सावर घातवण काय बरा बारी नाल्लो सकाळी 2 वर आणि सायसा 2 वर तिरीस कुतालो 8 मोटारा लून पडे 8 मोटारा किती तुका 8 मोटर राहली होय ती मोटर सवाई मोटा सारखी सवय उदो भाषा मारत ती का उदो सारखी मारत हे ना तू ती 8 मोटर कोणाक दोन येल रे कोणाक दोन एक मालबाऱ्या दी देलो ती नेला अरे गाव इथं केसो 20 साल काय मोठा किती तू 8 ही मोटर काढते बाबाला दिता पण तुझ्या देहाचा तू मोटर हापा जायना असले तू किती समजले ती दाखलीशी भुरग्याची हळपा माटर म्हणून समजाल सुट्टीशी बोलल्यान गेली अरे पण तुझ्या काय कोणची मोटर हापा जायना हलले इंगी कोण आमच्या दोन कोच कोण मला झाले म्हणे आणि कस्टम तुझ्या पाय हारी कुत्ता अगो 5,000 रुपये नामून एक कुसूट केस केलेलं त्या अजूनपासून कस्टम असत होता आज होईत म्हणून होईत आई नळ गेलो चिट्टॉन मेलो ते भाषे गो जास्त केली अगो ती 8 मोटर किती मोटर गेली पण आता तू सांगता घरी किती? आपल्या 5 मोटर आले म्हणून मुक्को 8 मोटर आली ती धुपा अरे जारी काका रीन करे तू बाहेर निघालो मोटर दिसाको ते रोज मासिके काम तुझ्या तोय तुझ्याची तोय मोटरा मेन के तो हेड पडायची आणि तू तितका मिळा लोकांगे ऐकून याच घ्या वेगळा तो नी तुम्हाला अजून पासून आवनी तोळ आणि निर्मळा कोणेच मुगे मोरी आधी बळलो ना अजून पासून या मुगे दोन्ही आतीनी आणि कितेच पशालो ना पशायला ते होको दिये ते इकडे मोटराचे काय गुण सांग कोणती दोलो का झारागरी
डायनिंग टेबल नालाय मग तुम्ही दोघांची जोडी त्या डायनिंग टेबलाचेर बसात म्हाका नाका बसोंक दी कित्याक बाय त्या डायनिंग टेबलाचो टेबल क्लॉथ पळयलाय रे तो केन्ना तुजो देव जाणो ताचे परत त्या कुजनातल्या बांदशिऱ्या दिता आसलेले ताचे तिकोडी पडोन पडोन तो कुसला आनी त्या वासा बसून नाका जेव म्हणटा भायल्यान बरें नेसन चोर मारून जायना भितरल्या वस्तूंनी तो आसोंक जाय आई तुका कितले टेबल क्लॉथ हाडलेले खंय ते आमचे रात तुज्या मांडयेर पावले बाय हांवें ते तुज्या काजाराच्या देण्यान घालून सांबाळून दवरल्या तूं कितें समजताय तूं मुठाची आंगा जाताली आनी म्हाका जाय ती काजार जातली बरें सायबिणी तुका जाय पळय थिसूर काजार जा बेस्तेच तापत थापताय तूं उतरा पावलाक थापताय आनी तूं तुज्या घोवाक करताय ते तो पचपचीत कोणा उलयता म्हाका राग हाडटा आनी तूंय पचपचीतपणा उलोवन म्हाका राग हाडटाय साहेबा बोगोस देवा कसले म्हूण तुवें म्हाका चेडूं रोसून दिले त्या देवा बाबडाक कित्याक गुन्या करी करताय गे म्हाका ताळ्या रोचला म्हाका रोचला तुमी मुन्नीस आसा न्हय बरें जाल्यार कसले न्हवऱ्याचे आनी वायट जाल्यार गडी कट्टेल्याचे बाय कसली म्हूण उतरां उलयताय तूं मिसीस एंजेला आल्बुके कोळशाच्या कोणीक भांगार जायना कोळसोच जाता आयकले बरें सायबिणी तापो नाकाय पळया चल ते जेवण दिवतले मागीर म्हणटले परतून गरम करून हाडून दी म्हणून जेवण हाडून दवरलाय उदक पण आसतलो तुजो भाव म्हजो पळय पण हाडटा व्हडल्यान उलय नाका पळय बाय कशी फुटली पंकज बाय कित्याक पूण तुवें कशी फोडली ते जेवण टाकून पडले घरान आतां दितले न्ही तूं तुज्या जेवणाक घालताय जालोय पासून तोरण घेवची ना तसलें जेवण करताय तूं तुज्या आंगाक पळय जितली खासार आज तूं तुज्या जेवणाक घालताय चुकोन दिसता 2 पावटी मीठ घालें हांवें बाय वद्देवर हांव रोखडेंच तुका दुसरें करून वद्देवर म्हाका योग विनूत रावंक जायना हांव पिक्चराक वता ऑल्विना बरोबर तो बाबडो रावतलो म्हाका कितें म्हणलें कोणा बरोबर ऑल्विना बरोबर ताचे बरोबर वय बाय हे तूं कितें करून चिंताय बाय हांव कितें कोत्ता तें तूं पळय आनी पळोवंक जायना जाल्यार दोळे बंद आनी आयक हांव ऑल्विनाचो मोग करता आनी ताचे सागी काजार जाता कितें करून चिंताय बाबा कित्याक पडला आयकले तुवें ताणें कितें म्हणलां तें वय आयकलां ताणें म्हणलां तुका कित्याक पडला सारकें आतां कितें कर तुवें पळय टायटल दिला तसो बोल्ड कर आनी हांगा बांद पोटाक तुका कित्याक पडला कित्याक पडला लोकांक सगळें वाचून अशें कित्याक म्हणटाय तूं हय म्हजी माय सदांच म्हणटाली उजवतान पात्राचें शीत म्हणून हांवें तुका सांगलेलें त्या चेडवाक हांगासरूच ताचें शिकोवप पुरें करून तुवें म्हजें आयकोंक नाय तुवें ताका येरोपाक धाडलाय त्या पासून आतां पळय ताणें कितें हाडलां तें गमत्यार घाल आनी पाव खंय पूण हांवें तुका सांगलेलें ताका धाड भितर म्हणून व्हडलें शिकोवप करून आनी व्हडली डिग्री घेवन यो अंजेला तूं कितें समजताय हिंदीक व्हडलें शिकोवप ना
इंडियेक शिकोप ना भायल्या गांवचो लोक येवन इंडियेक शिकतात आणि आमची भुरगीं येराबाद फकत माय पाय तुडू आसल्यामचूच त्या भुरग्यांक पिड्यार करतात जाय तितले तुडू दितात आणि ती येराबाद वचून मागीर पोहले टायटल घेवन येतात आता तुझी तूं घेवन आयला कोणा भाषेत चालेल ना म्हणता त्या आणि कोणा भाशेन जाते नाही हांव तुजेच भाशेन जावा म्हणजे कोण गाळून पडलेले हाल आसतलो तुज्या हलो त्या बद्दल हांवें जाला हे कोणे हे कशें कोण पडलो ताणे कोशो पडला जॉन खार झाला म्हणून शहराक सोय शहर मेवता म्हणटात पूण तें हें सारकें तुवें म्हाका कांय नोरा चोयलाय आनी तुजे तेन्ना उपासाचेर हांव नाचता रंपा संपा ते सगळे आतां तुका तूं सोड म्हणटा पयशे आणि आमच्या घरात चोड काम ना सारखी लिमिटेड फक्त रांदपाची आणि बासणां घासपाची आणि केन्ना हे भाशेन हाफमून फुलमून बा लागलं जाल्यार ह्यो तुळच्यो करपाची आणि बांदपाची आणि मागीर सारकें सोंसली कामां बा सोंसली बरी जरली हे जरली मला सांगली कोणे कोणाचे गिरी आला जाल्यार घरात सिरीज करपाक आमी येयले आहा जरली पेटाव जरली हांव तें समजता सगलें काम बाकी तूं करपाक जाय तें हय पयलें ताका मानाची हिस्ट्री आनी जिओग्राफी सांग माना गोवाले पयलीं हय तूं हांगा सिरीज करूंक आयलाय हय हांगासर आदी 3-4 चेडवां काम करून गेल्या 8 दीस 10 दीस 5 दीस पाक घेनासतना पोवल्या तूं कितलो जर सिरीज करतली कित्याक जाणा ह्या घरान व्हडलो वाग बरी तो तूं शिवून आशी जाल्यार तुज्या सिरीज करूंक जाली नाजाल्यार आयलाय
पाणी ओढलं शिंगाचो देवतार दोघींना काय झाले ना पाय तुझ्या पोटात कुसकारा साहेब अवघड सुट्टा पाणी ओढलं शिंगाचो देवतार दोघींना काय झाले ना पाय तुझ्या पोटात कुसकारा साहेब अवघड सुट्टा नाताशा तू किती सोदमत आहे तुझ्या जीवाक केते आवडले म्हणून सोदमत आहे तू तुका सोपले पावटी तुका जाय तशें जातले तू दुसऱ्यांची डिफिकल्टी कितें सोदमूंक बघून ना हा व्हेरी सेल्फिश यू आर रियली व्हेरी सेल्फिश आणि आताच लागून तुझी फ्रेंड आसात पळय ती पासून तुका लायक करिना हे सांगून तुका ते पाप राहिलेले कितें आशेरूच सोदता तुम्ही एकामेकाक मेवतात म्हणून सोनी तर तुका पिक्चराक येवंक नाका तर म्हाका सांगपाचें हांव कितलो मथी उबी रावली सगळे चेडे पण फकाणां करताले अरे चेडे तर चेडवाची फकाणां कोण ना जाल्यार कितें म्हाताऱ्यांची बसून कोत्तेले कितें पूण नाय जाल्यार तूं आनी तुजी माय तुम्ही दोगांय सोदमतात तुम्ही एकदम सुपिरियर क्वॉलिटी खंय उठला मला कुठे बाय बोलाय नाका तू हे आसा ते उतरा पावडाक फक्त करून सोरपा भाशेन आंगार येताय तुका पाशियास मुडलेले ना आणि हांवूच नको ह्या वसल्या तुझ्या कुटुंबांनी तुझ्या लागीं कोण घेवन काजा तू जातलो आज तुका मजा केल्या बाबा केन्ना सोडपाची ना नाताशा मोग म्हणटात तो पासियेस आनी ज्या मनशाक पळय पासियेस ना तो मनीस संवसारान केन्ना कोणाचो मोग करिना तो फकत मोग करता आपले कुडीचो जशें तूं करताय ऑलवेज तू पयलो केन्ना तसो उलयनासलो पळय आनी तुंय पयले अशें नासलें इंग्लंडाक वेच्या आदीं हांवूच नको तू कसलें फ्रस्ट्रेशन काडटाय पळय तें आतांच तुमच्या चेडवाक तो हांव पळय तुमच्या चेडवा लागीं उलय तूं रोखडो सगळो राग काडलाय घरा लागीं काडटली नाजाल्यार म्हजेर काडटली पळय म्हजी संवयच एक चेडूं जर बरें पासार जालें म्हजी नदर आपशीच ते वाटेन येता म्हाका नाका खंयच्याच चेडवान तुका हात लायलोलो तर तू फकत म्हजो तुज्या म्हणून आमी कितें दोगांयनी पत्राक सायन केलोलो हा नाताशा पळय तुज्या पापान म्हाका ल्हानसान तुज्या दारान दवरून व्हडलो केला आनी तेन्ना तूं असलें येतेशें तुका हांव इस्कॉलाक वतालो इस्कॉलाच्या घरा हाडटालो आनी नाव यू वॉन्ट मी टू लव यू हाव कॅन इट बी पॉसिबल आनी त्या भायर तुज्या बाबान म्हजे कितले उपकार केल्ले आसात ते सगळे उपकार म्हज्या काळजान आसात तू ताचे उपकार काढतात नाल्या बाय ते म्हाका काय पडोंक ना पूण हांवें तुजो मोग केला पडे एका हातान ताई वाजोना दोन हातांची गरज पडटा तावयो मारतलो जाल्यार आनी मोग करतलो जाल्यार दोन काळजांची गरज पडटा हांगा फकत आतां एकूच काळीज आहा म्हज्या काळीज मोग करूच पुरा कर तुजें पुरा कर आनी आयक तुका मोजो केला बगर हांव केन्नाच चडपाची ना समजलो Hey, Natasha! बरे लागले एकदम बरं लागले कारण तुझ्या काजारान असलो मोगाचो पोर मोड
आनी त्या परमोडलोन याकें घर भरलेलें आनी तो म्हज्या नाकान वचोन म्हाका म्हज्या भुरग्या जिवितान पावलो तुजी मामा आनी हांव मोगान आसतना तिवूय अशीच मोगाची कातारां म्हणटाली आनी म्हजें मन दुगायताली तुजे लागीं जाय नासलें म्हणून तरी हांव जाय ती तोजून करतालो प्रॅक्टीस करतालो खंय जाणाय तूं बाथरुमाक Oh, Papa, you're so funny. Papa, आपण किती सांगत होता? तुवें सांगच्या आदी तुज्या कातारावरूय म्हाका गमलें की तुजे कांय कोणाक तरी आजोला म्हणून पूण पळय म्हाका जाय म्हजो जावूय ह्यो आजो जाल्यार जुईत जालोलो कारण म्हज्या ताका जायतीची कूद दिवन व्हडलो गिरेस्त करूं येता धोडो आकार करूं पण बाबा गिरेस्त लागींच का करतलो जाल्यार बाबडो गरीब कसो पयस सोदतलो तो बाबडो तसो सुद्दलो न्हय खाला गरीबूच रोंग जाय तरी तूं गरीब गिरेस्त जाय जाल्यार ते आमचे भशेन व्हडल्या घरान रावलेले आनी आमच्या घराचेर फातर मारलेले देखून म्हाका नाका बाबा हांव मातशें भितर वता आनी म्हज्या गर्लफ्रेंडाक चीट पळयता गर्लफ्रेंड येस Oh no. बाबा हांव वयता हांव भुरगे हॅलो हॅलो ये बस फ्री जाले हा कोलो पासू दिता हॅलो स्पीकिंग हू I'm sorry. Very sorry. ना हांवें फोन घेवंक ना कित्याक लागता जाणा तूं कोण हे फोन करतात आनी बेजार करतात म्हाका देखून साहेब तुजें काम जालें म्हणून समज येना काय तूं मिनिस्टराचें आनी काम करिना म्हणून होता हय पयशे ना 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 पयशे आनी धाडी नाका हांव फाल्यां तुज्या ऑफिसान येता आनी पयशे व्हरता एक काम कर साहेब तूं तुज्या चेड्याक सांग की हांवें ताका पळय सांगलां इन्स्ट्रक्शन दिलां तेच भाशेन रिप्लाय कर म्हणून कारण तो ऑपोजिशन प्रोसिक्युशन लॉयर पळय आहा तो एकदम मालगिऱ्यात तो तुज्या पुताक घुस्पायतलो आनी भेकडायतलो बट टेल युअर सन टू स्टिक टू द स्टोरी आय हॅव टोल्ड हिम एंड रिप्लाय एक्झॅक्टली एज पर माय इन्स्ट्रक्शन नथिंग मोर नथिंग लेस फायन थँक्यू सी यू टुमॉरो बाय बरें जेरेली तुझ्या बाबाचे पुजिसांव व्हडल्या मनशांक तुझ्या बाबाची गरज पडटा हे सांग म्हाका तो कोण उलयतालो एज्युकेशन मिनिस्टर एज्युकेशन मिनिस्टर अरे पण त्या एज्युकेशन मिनिस्टर क्या कोण आहे त्या उलयच्या भाषा पण मानेर वा हांव त्या पळयता येलो एक गोरची बाबा एक मुलीचा सांगता का उलयतो कोण सांगता तो म्हाका सांग ना पळय जेरोली मिनिस्टर जावपाक शिकपाची गरज शिकोवप बिलकुल नाका फकत तुज्या लागीं पयशे आसत वचत पयशे जाल्यार तुज्यान एज्युकेशन मिनिस्टर कितें तुज्यान प्रायम मिनिस्टर कसो जाय वय आनी त्याचो पयशेकार मिलच्यांनी तुज्या समोरच्या पयशा आसता पळय तुका किसकून खातून सोला हे सांग म्हाका कितें जालें तेले तेजें कांय जावना ताचो पूत एक कॉलेजीन शिकोवंक येता न्हय थंय एका गरीब चेडवाक ताणें रेप केला आनी ताका आतां प्रिजन फावो जाता म्हणटकूच म्हाका ताणें सांगलां ताका नॉट गिल्टी म्हणून साबीत करपाक म्हाका 5 लाख जाय पडले 5 लाख आनी तूं 5 लाख रुपया लागून तेगे चेड्या नॉट गिल्टी म्हणून साबीत करपाक सोदिता अरे पण ते जिवडा फुडार कितें ते आमकां कित्याक पडला ताजो माय पाय घालतलो ताका कोणाचे तरी खड्ड्यार पूण बाबा जरी तर त्या चेड्यानी केस तुगे जिवडावपाक गेलो जाल्यार तूं कित कोता फारण मारतलो कित्याक म्हणजे चेडूं होय ते तुगे रक्ता सोड ते कशी तेही चेडूं बाळग कोणाच्या बायकागे रक्ता तूं पयशे आसल्यार केस करून सोदिता म्हाका सांगता She's telling me how to conduct my business. What the hell? Why do you talk to her, Papa? You know she's an uneducated girl. You must not talk to them. Papa. अभी कोणती खबर उडयता आम्ही तुझ्या बॉयफ्रेंडाची खबर
तुवें म्हाका सांगूं नाय ताचें नांव कितें तो खंय रावता तो कितें करता ताचो माय बाय कोण आय वूड लायक टू नो बाबा तुका खरें सांगू इतले प्रश्न तुवें म्हाका विचारले न्हय तांचो एकूय जबाब म्हजे लागीं Oh. The only thing I know is that I love you. You love it, but what is his name? That's your now? तुझे नाव दिसला त्या म्हज्या वाठाराचेर खेळटा त्या नांवाची आपुजा करता आनी बरो कोण करते पूण तें नांव जावन आसा ऑलवेज ऑलवेज Always. येस बाबा ऑलवेज हें नांव खंय तरी आयकलेलें हें दिसता पूण उगडास येना रोजाना what is his surname? He is always Marcus. अरे तू गेली सोन सुटून घरा कोयल ना मूड मुगे पुण्यात सारको पिशा भाषे करता सारको पीस पीस झाला मासे एक मेळ रे हा कित्या येयला काय म्हणता पळय पेद्रो आतां म्हाका त्या घरान भितर सरोंक बरें दिसना बरें उणें कोण कशें बगता कित्याक ती तुजी भयण आसा ती म्हाका लागून त्या पुण्याक कसली उतरां उलयता चोय बाबा तू इतू तेंप त्या घरा रावला आनी तू मुगे भयणी आजून पासून वळखलो ना मरे बाबा अरे मुगे भयण सारकी दुकरा भाशे मरे हा दुकोर बसून खंय वयल्यार वाडटा आनी मारून खंय वयल्यार वाडटा ते भाशेन मुगे भयणीक हे कर हा बाबा एकूच पाट यो आनी मुगे कुण्यात मेळ रे बाबा आनी तेका मातशें साथी स्वेत कर रे बाबा यो मेळ आनी तूं बाबा आनी एक खबर घराको पुलीस येयल्ले पळय 3 फाटी गेले पुलीस तुक सोदूंक हे चवथी रे घरा लागीं पावले म्हाका घराको येयल्ले तांकां हांवें सांगलेलें केन्नाच म्हाका घरा सोदूंक येनाकात म्हणून कितें सांगलें तांणी आतां काय सांगू ना हांव विचारतालो कितें सांगपा जाय काय म्हूण कांय समजलो ना आनी काय चोयलेन गेले आंटी आसली थंय ना मान नावलो घराको नासली बरें आसा आतां म्हाका एक काम आसा तें कोत्ता आनी मागीर हांव पुलीस स्टेशनाचेर वेता आनी अंकलाक सांग हांव एक 2 दिसांनी ताका येवन रावता बाबा सांगतले आजी आनी मेळ रे बाबा सारको पिछा पाशे करता आयज म्हाका काम आसा मागीर मागीर येतालो यो ती नासतना अशी हय बरो भुरगो पुण्याव नासतना दुनियाकारी जायन भोंवता माय पायगे मार हायलो नासतलो पूण पुलिसेगे मार खाता ते हाते चोय जेवचे खावचे आपणा गेली आनी घेवचे दुसऱ्या गेले म्हणटाय ते कुण्याक मुगे सारको जीव घाता सारको आनी कुण्याक एक जीव घात म्हूण मुगे भयण सारकी बेजार जाता कुण्याक कोणाको कितें म्हणून दिना कोणाक कुस्कुटा म्हणून दिना आनी हे कुण्याकागे चिंतून म्हाकाय मातसो दुबाव इसो पडटा कुण्याक मुगे भयणी केट कोणीगे मायक मोरांगलो काय म्हणून कित्याक चोपा हो आनी मुगे कुण्याचो एक भाशेचे दिसताय आनी दोगांय गेली नाकाय मेळी एक भाशेची जरूर जरूर दाल में कुछ काला है कोण येवचे आदी हांव गेल्यार बरो ओके आनी आनीक जाय जाल्यार मागोवपाक करो नाका समजलें म्हाका म्हज्या घालनाकी मात नाका ओके जरी तो तुका पयशांची कितें गरज आसो फॅक्टरीन ये नाजाल्यार म्हाका टॅलिफोन कर आनी हांवें पळय तुका कोर्टीची कागदां दिल्यार ती बरी करून सांबाळून दवर हां हांव असो पासून तूं कांयच भियेनाकाय आनी हांव मेळो पासून जाल्यार तुवें भिवपाची गरज ना कित्याक ती कागदां जावन आसा फॅक्टरीची जी फॅक्टरी हांवें ऑल्विनाच्या नांवार केल्या समजलें तें सांबाळून दवर सांग ना वेरोनिका हांव हांगासर आयलो म्हणटच हांगासरलो वचो म्हजे पांय आपलो ना म्हजे काणी दोडटा आनी तुजे वाटेन वडटा पूण उपाय ना हांवें वेचोच पडटा बरें हांव तुका मेळोंक येता अंकल आल्बुकेर म्हजे मायशी ना केन्ना जावन नजो अंकल आल्बुकेर हांगासर कसो पावलो सांग म्हाका अंकल आल्बुकेर हांगासर कसो पावलो तो सांग तेका तुका कसली सोयरी गत आसा पळय
पडला. तुझ्या तोंडाने जाता की तुझे असले अवयव या दोन वाढलेलं पूत असताना दोया अडवली कोतुबा करून आवयपणाच्या नावाचेर एक अपमानाचो दाग घालतात जसो तुवें म्हज्या काळजाचेर घातलाय. होय तुका कसली स्वता नासली म्हाका जन्मान हाडून जरी तर तुका मौजा मारूंक जाय आसली जाल्यार एक बाजारी वस्तरी पासून आपल्या भुरग्याक जल्म दिवन त्या भुरग्या गिन्यानाचे दाटून आपली वायट कोतुबा सोडून दिलेली पूण तूं न्हय. आयज तुमच्या दोगांचो मोगाचो पड्डो म्हज्या दोळ्या सामकाराक सुटो जालो आनी ह्याच कोतुबांक लागून म्हाका दिसता ह्याच कारणाक लागून त्या देवकारान म्हाका ताच्या दारान दवरलेलो पळयलो शिकयलो त्या मनशाक हांव देव कसो मानतालो पूण आयज ताणें म्हाका दाखयलो तो देव कसलो पळय तो. आनी ही तुमची कोतुबा म्हाका कळय दितात की तुका आनी ताका बरें असलें म्हणून तुम्ही दोगांनी एकदाच म्हज्या पापाक जिवेशी मारला. जायती वर्सां एक उज्याची कीट हांवें म्हज्या काळजांत दामून दवरली पूण नको जाली. बरेंचे तुफान येवन ती कीट एक व्हडलो हुसो जायत म्हणून. तेन्ना तूं ल्हान आसलो. तुज्या बायन एका आमिगाक बागाक घेवन एक कंपनी उगडली आनी तो आमीक सदांच तुज्या बायक आपल्या घरा व्हरून सोरो दितालो आनी आमच्या घरा हाडून पावयतालो. जितले पावटी तो घरा येतालो तितले पावटी तो म्हणजे कुडी लागीं खेळोंक सोदतालो. सकाळी उठून हांव तुज्या बायक सांगताली तुज्या आमिगाक आमगेर हाडिना काय म्हणून ना म्हणून तुवें तागेर वचो ना काय म्हणून. पूण तुजो बाय त्या सोऱ्याच्या नादार म्हजें कांयच आयकनासलो कारण तो आमीकदार आसलो तुज्या बायचो व्हडलो बिझनेस पार्टनर. जेन्ना ताका गमलें म्हजे कुडी लागीं ताका खेळोंक मेळचें ना म्हणून त्या दोगिऱ्यांनी एक दीस बरी मांडी काडली आनी तुज्या बायक परत दिलो आनी ते सोऱ्याच्या नादार तुजे बायचेर तेणें प्लेन पेपराचेर आशिनात घेतली. आमचे सगळे घर कंपनी आपल्या नांवार केली. सदांच तो तुज्या बायक घरा पावोंक येतालो पूण त्या दिसा तो तुज्या बायक पावोंक येवंक ना. फकत तुज्या बायच्या मोटराची ब्रेक फेल करून तुज्या बायक धाडलो. बाय येताना बायक मोटराचो एक्सिडेंट जालो. म्हाका फोन आयलो. हांवें तुका शेजाऱ्यागेर दवरलो आनी हांव हॉस्पिटलांत धांवली. पूण हॉस्पिटलांत पावचे आदीं म्हज्या फुडाराचो दोनी सोंपलो. त्याच हॉस्पिटलांत इंटेन्सिव्ह केअरान येवन मनीस कालचो हाताक येवन संवसाराची निमणी वरां मेजतालो. तो तर जाणा आसले तुजो पांय मोडटलो म्हणून आनी तुज्या पांयच्या वजनाक ताका एक डोनस कार्ड मेळ्ळें जें तो सदांच घेवन पावतालो. दोतोरांनी तुज्या पांयचे काळीज काडून त्या मनशाच्या वाट्यान घातलें आनी ताका संवसारांतलें एक नवें जिवीत दिलें. तो मनीस जावन आसा तुजो आनी म्हजो सांबाळ केलेलो. हांगा रावंक पासून ताणें आमकां सुवात दिली. तूं म्हणटाय न्हय तुज्या म्हज्या भितर आनी त्या मनशा भितर कितें आसा काय म्हणून ना. फकत आमची एक भाव भयणाची सोयरी कर आनी कांय ना. कित्याक तुजे पांयचे काळीज त्या मनशाच्या वाट्यान आसा तो आज पासून तो काळजाचो उपकार फारीक करता. देवा फाटल्यान हांव ताची पुजा करता. पूण आमकां बिकेक पावोवपी तुजो पांयचो खूण करपी आनी तुजो गुन्यांव आसतना जेलीन धाडपी थंय आनी गॉड स्वीट करदेल. खोडतेरो आमच्या जिविताच्या रस्त्यार कांटे घालपी. म्हाका गुन्हा बघून हांव चुकलो. नको जाणाय तुका कसल्या कसल्या उतरांनी पांचाची आमच्या जिविताच्या रस्त्याचेर कांटे घातलेल्या मनशाक हांव केन्नाच फुलाचेर बाजेर न्हिदोंक दिवचो ना. सुशेगाद राव. तूं आतां सुशेगाद राव. हांव आतां पयलो पुलीस स्टेशनाचेर वेता कित्याक म्हाका सदांच हाजिरी दिवंक जाय आनी उपरांत हांव वेता आनी त्या सुईस कोटेरूची खबर घेता. तूं त्या
अशी वचन na au सोडचो ना आठी साल्यार घरान आयल्यार एकूय दीस घरान तूं मेवना घरान बसून कितें कर म्हणटा तुमी कांयच म्हाका सजमना तुजे चिंतून चिंतून मामाचो प्रेशर चडला तो आजुनूय देवना मामान म्हाका चिठ्ठीर बरयलेले एकूय उत्तर तिचें आयकोनाय म्हूण 5 वर्सांनी हांव घरा आयला आतां मेवनाय तूं एक दीस पासून तू खंय नासतना ती काटो काडटा पाय सवय तिची तूं नकोय आजून कारण म्हजी फ्रेंडां आयल्यार तापयता तांकां चिंतिना ती मात पूण मामान म्हाका चिठ्ठीर बरयलेले एकूय उत्तर तिचें आयकोनाय म्हूण 5 वर्सांनी हांव घरा आयला आतां मेवनाय तूं एक दीस पासून तू खंय नासतना ती काटो काडटा पाय सवय तिची तूं नकोय आजून कारण म्हजी फ्रेंडां आयल्यार तापयता तांकां चिंतिना ती मात पूण म्हाका दिसाक कितले चेडे घरान मेळोंक येता तुका चेडवाकूच चेडे मेळोंक येतेले बाय विसरो नाका ते चेडे सगळे फ्रेंड म्हजे घरान आयल्यार कितें जाता तिका चेडू म्हणून नासतना कांसुलां धाडायतलो पोत्याक कोते दिशी दवर म्हाका चिंतून हांव आयलोलो जायते खारसाक मजा तुवें दोको दिलोय येतेशें आसतना सोडून गेलोलो तेजी चुट्टेली म्हूण शश मोलय पाय भाशेन दुवो जाता खंय गा पाय सांगया तूं कसो विसरलोय आतां म्हाका चेडे सोदूंक येतात तसो तूं मांयक सोदूंक वेतालोय चिंतून हांव आयलोलो जायते खारसाक मजा तुवें दोको दिलोय येतेशें आसतना सोडून गेलोलो तेजी चुट्टेली म्हूण शश मोलय पाय भाशेन दुवो जाता खंय गा पाय सांगया तूं कसो विसरलोय आतां म्हाका चेडे सोदूंक येतात तसो तूं मांयक सोदूंक वेतालोय उतरां तुजी आयकोन तुवें शिरांनी रागाचो भितूर चोडटा जोर काजार तुका मागीर कोता पयले सिधी तुजे शिकपाचेर दोर रावंक वजन जायना रातचे चेडे सपनान येतात कितें म्हणटाय तर शिकप मागीर पुरे कोत्ता पयले बाय म्हाका सोड सोडीत काजार कर भुरगीं आदली मायपाक रेस्पेद दिताली त्यो मिसता तो कोबार जालो भुरगेच पोण्णी तूं काजार जांक सोदताय कोणूय तुका आसतलो तुंय भुरगेच पळणी काजार जाल्लोय पाय हें मिसता तूं विसरलो फाल्यां म्हाका काजार कर आनी पळय परवां तूं शापाय जातलो भुरगीं आदली मायपाक रेस्पेद दिताली त्यो मिसता तो कोबार जालो
भुरगेच कोणी तुका जार जांक सोदताय कोणूय तुका आसतलो तुय भुरगेच पणी काजर जाल्लय पाय ये मिस्टर तूं विसरलो आयज बाप पिटर म्हणटा तो लोक फाल्यां शापाय पिटर म्हणटलो मुंडी हा मुनी सुई चिखलाची हातोर मारता चिकोल आपणा जिरी ओढून घेता ते माशी कोण चालून गेली काय म्हणालो एकलो गोरचे मार मागून गेलो आणि एक टकलो शकलो आणि सासनाक शकलो अब्बा ओय नेकोता शेकोता आणि हात रोटा सोय बेकार करून ऊस पेट नसताना धुवर जायना आणि तू मात पेट नसताना होऊन झालो ना पण माग काय खबर आहा गो तू इतू हाय व्होल्टेज केबल म्हणून मासे तेकला शॉर्ट सर्किट जाईत म्हणून हा त्यानंतर किती केसो मुडके इथे की हा हा याचा एकादाची असताना तू मग काढला सोयला सोला आणि तू मुखार येता हा ही सोन बाबा बॅगची मोफत दिवपाची आज बरं असं बरं तू तुझ्या आजी कुठून जाऊन आणि कोणय मग बाजरा चुकून पासून आडत नाही तुला पडलं तुमचे आधार येतालो आज तू जाणा मी बाजराचं सोगने बॅग घेणं हाडण्या ऑर्डर एक पुढे मग किट्टू जाड गई तुझी बाराबो चलो नी मारलो कित्याक तुय सोगले मुगे आमी मागचोय लायन जाताय अरे पेद्रांतून बरोका पास मरे तू कॉमेंट केली मरे ती करून घालतो ते बसत लोट तू माहिती घेता वयता जोडू होई पयली बांदेरा माहिती वयता माहिती वचपाक बरोबर ना होड गेला निसा आता माहिती घेतो होतो काय म्हणून सापुजी हेमरिया ये हेमरिया को का करताले रे मग माय सांगलो देरा बाया मारून घालून देत ना आगे मुझे माय केताले तेगे बांदेरा नी ते राम गेला करा तो नोशी नोश बहाते मामू नाही किते आता घरात किसकुटा पासून काम करपाना ना काम कोण होता तरी घरात सगळे काम ते तुझे मान मुट्टे तुझे मान काम होतले होय आणि तू तू होय? आणि असं असं जास्त आहे काम करपाचे तुझे मान मारून घालतले आणि तुझे मानागे जेवढ आणू ते चिचरूट ते चिचरूट कोताले सायबिडी माना ते मुल्या कोता आता भाई एकर म्हणू का तू पुण्या दारा घेतो हा आणि जोय तू त्यांना दुकडी मागून कशी तुझे बेजातो ऐसो ऐसो का जातो तुझे मान तर मुझ वाटी रे आ ते दोन्ही दोन बिजी ना तू सांगला ते पण झोकड ना तू अंदर काय जोगडा तू दोन मध्ये त्या सोडले तुला माग लागल्या का त्याला तू टेस्ट लागणार का जोय खबर आहात तू कसा असता जरा ए ती दोघांनी एक काय तुझ्या गुरगुऱ्यात खुनडे हा ही दोघं एक नाही तुझ्या गुगुल्यात हा कोण आपण ते तुझ्या गुगुल्यात पड झाले कोणा कोणा म्हणजे को मात आसपासून तुझ्या असं गुरगुल्यात किती करू ते बहिणी दादागिरी त्यांची पूर्ण आण करताना इथे राहतील मरे पण आहो कोण तुला हो तुंग तू माझ्या हटले हो माझ्या मुका आयता हटले हो ठीक आहे पहिलं घरी नाही टाकत कोण तू आय काय तू काय ए या कोण दिल मग ए काढायला मग दिता चल हटले आबो काय ना तू बाहेर येऊ आय शिट आय हो यो Advocate, आओ जानो तो मुझे सामकार यो सुपुल्लो बिझनेसमॅन म्हणून कोणतरी असताना जरी तो तुका तुझ्या खास रक्ताचो पूत असलो जाल्यार हांव व्हड कशेन मुझे दुवेक तुझ्या लागी आसा तितली गिरेस्तकाय दिवन तुझ्या घराची सूट पूण हांव तुज्या चेडवाक केन्नाच म्हज्या घरांत दवरचो ना पूण हें सगलें तूं म्हाका कित्याक सांगताय कारण एका सोरपाच्या पिल्याक तुवें तुज्या घरांत धरून पोसून व्हडलो केलाय आनी तो पिलो आतां म्हज्या घरांत रीक घेवंक सोदता कोटेरो तो सोरपाचो पिलो उरोंक ना तो आतां ह्यो व्हडलो सोरोप जाला आनी ताच्या आंगान सगळें हीप भरला आनी तो सोदूंक भोंवता आपणाच्या पांयच्या किरमीदाराक आनी ज्या दिसा तो किरमीदोर ताच्या फुड्यान उबो जातलो त्या दिसा तो घास मारून त्या किरमीदाराक
कबार करतलो तो घास मारच्या आधी त्याच्या भिकारी दादा मोड उडयतलो जाणे बरे अख्खे दवडो स्वीच तो आणि म्हज्यान कित्यापासून तूं काजाने घालतो म्हज्या आंगान जीव आसो सो त्या भिकाऱ्याच्या पोराक तेन्नाच तुजे दुवे लागीं काजाजान म्हजे गिरेस्ताचो दोनी करचो ना सकटेरो तूं चूक आजत नाही तो अजून नको तो मोग करता ते चेडू ताच्या पायच्या किरवीदाराच्या आणि जे दिसा जरी तर ताका गमत जाल्यार हांव नको तो कितें करतलो पळय तो समजलें तूं समजताय की तो तो हे तूं गिरेस्तायक ताच्या पांय जिवेशी मारून ताचे पांयचे बिझनेस तुवें घेवन ताची आशिर्वाद घेवन आनी हें घर पासून ताच्या पांयचे आनी हेंच ताका सगळें गो जाल्यार तेन्ना तुका कितें पळयता कळटलें कोण नको जाय पूण हांव जाणा समजलें लागीं गोंय आसा हे घर आनी बिझनेस सगळे म्हजे म्हणून ताचे लागीं कितें गोंय आसा ताच्या लागीं ताची माय आसा घराणेक अजून जिवी आसा होय अजूनय जे आसा तुवें जायती तसलीच केली ताका जिवेशी मारूं पूण ना तूं चिंताय तशें जायना कटेरो देवाक जाय जाल्यार देवाच्या गाडयेचो दोंगर करी आसा आनी ताका नाका जाल्यार दोंगराचो गोफ करी आसा गुड बाय आणि केवळ तुझ्या घरात येणार काय आप तू काय जीवा मारून उडवतो आणि ऑलवेज तू सुटक नाही तुका जिवेशी मारिना जाल्यार हांव तुजा तो करदेरो म्हाका दिला कोणे त्या फुटपाचेर आसा पळय ताणे केन्नाच जावन येता खंयचे जाले आतां फकत आमची वेडिंग डेट फिक्स करपाची उरला अगो तुजो खंयचो म्हजो मोग करना तुका ती हांवें खबर आयकल्या त्या इस्मान तो तुजो मोग करिना पूण तूं पोरसान ताचो मोग करता आनी ही खबर म्हाका ऑलरेडी आमच्या मोगाचेर सबूत घेवन सांगला गुडशीट नाकावशीट सद्याक तो म्हजो बॉयफ्रेंड आनी आमी बेगीनच खाजार जावची आसा केन्ना तिका कितें कळना तो बाबडो ऑलवीज नको आसतलो तू कशें इंग्लंडाक चेड्या बरोबर मिरवताले पळय तू चेड्या बरोबर मिरवताले ते मिरयताली हांव मिरयताले ते तूं हें सगळें तूं म्हणटा आनी बापडे राव नाताशा सोंसो खंय दोळ्याचेर कान दवरता आनी सोंसो आपणें कोणूच पडना म्हणून तुजी तर खबर हांवें ऑलरेडी साक्षी जाल्यार तो तुका दाया दोळ्यान पासून पोवचोना पूण हांव तुजे भाशेन ऑर्डिनार न्हय ते म्हाका कितें म्हणलें हांव तुजे भाशेन ऑर्डिनार न्हय म्हाका ऑर्डिनार म्हणटले म्हाका वॉट आर सांगते ऑलवेना चेड्या बरोबर मिरवताले म्हूण वॉट आर तूं आतांच म्हज्या गांवांत आनी अजून वळख लागले म्हाका दिसता तुजी माय बरी एक्ट्रेस जावंक जाय
तूं लागाची ऍक्टिंग बरें करता आनी रडपाची ऍक्टिंग बरें करताय ऍक्टिंग करिना आम टेलिंग यू द ट्रूथ रियली हांव जितलो अल्विना होप करता तितलो तूं नकय ताणें तुका सगळें सांगून घेतली पळयलां नाताशा थोड्याकूय आपुणूय सोरो खायना आनी गोरवाकूय खावंक दिना ऑलवेज तुका मेळना म्हणून ताचे सामने म्हजें मन गोड करून तूं कितें गोडून सांगूंक सोदताय जाल्यार फॉरगेट इट आय वोंट लिसन टू यू जाणा रोजाना जेन्ना आमी इंग्लंडाक आसल्या तेन्ना ऑल्वीन 5 वर्सां जेलीन आसलो कित्याक ताणें कोणाचो खून केलो आनी जर तर तूं सदमताय आम सांगता ती खोट जाल्यार तूं ताका विचार आनी तुजो दुबाव पयस करूंक सेंट्रल जेलीन वच आनी इन्स्पेक्टर शैलेश कोरगांवकाराक मेळ तो तुका ताची फायल दाखयता You're lying. I'm not. It can't be true. Natasha, I don't believe it. Rosanna, Natasha, रडत कित्याक गेले? तुवें ताका कितें म्हटलें कितें? ते मला कसली उतरां उलयताले आमी समोर करता म्हणून तिकडे आमी ताका सांगलें कितें सांगलें? आमी सांगलें आमी खाजार गांवची आसा म्हणून आमी सांगलें आमी केन्ना जेवचे आसा म्हणून तूं आतां कित्याक सांगूंक जाय ताका ताका टायम ना हांव ताका सोजमात सांगतलो आसलो ऑलवेज तूं म्हाका डबल क्रॉस करिना की ना डबल क्रॉस म्हणजे पयलो तूं ताका मोग करी आनी हांव मेळ्ळेल्यार तूं ताका किखत करताय म्हाका समजना तूं म्हजे दाडे आनी ताका बांगडे आसाय जाल्यार हांव पयलो सोजमतालो ते पिशे म्हणून आयज म्हाका गोवले ताचे दोबरादान तूं व्हडले पिशे म्हणून ताचो मोग करूं ताची वर्सां कितें हें तुवें चिंतलां आं ताची खबर जरी तर हांव 10-12 वर्सां आदी काजार जालो न्हू जाल्यार म्हाका हे व्हडले भुरगीं आसपाचें ओके forget about her. तूं म्हाका सांग तुका येवंक वेळ कित्याक जालो पळय तो वेळ टायम यू नो येस म्हाका कोणे आपोवंक धाडलो हांव ताची सुद्दां कोणे तुका कित्याक जाय म्हाका जाय कारण हांव तुज्या फुडाराची बायल जावची आसा म्हणटच म्हाका गावोवंक जाय तूं खंय वेताय कोणा लागीं उलयताय कोणा गावता पळयता हांव कोणा लागीं उलयता खंय वेता आनी कितें करता पळय तें विचारून तूं आजून म्हजी बायल जावंकाय आनी जाल्यार पासून हांव तुका ती सोद्या दिवचो ना हांवें तुका सांगलो हांव कोणाक मेळोंक गेल्लो म्हणून बस दॅट्स इट कोणे म्हणटा तो कोण तुका कित्याक कोणा लागीं जाता हांव जेलीन आसलो म्हणटा पळय तें सोद पूण हांवें कोणाचो कोण केला कोणाक जिवेशी मारला म्हणटा पळय फोट गुन्यांव नासतना हांवें ते जेलीन दीस काडलेले आसात जो दीस हांव सुटला तो दीस तो आयज पासून हांव त्या दोगिऱ्या मनशाक सोदूंक भोंवता पूण म्हाका तो मेळना आनी ज्या दिसा तो म्हाका मेळटलो त्या दिसा हांव ताचो खून चेरून करतलो आनी पोतून जेलीन येतलो कसले हेल्प तू आता आमगेर म्हज्या बरोबर यो आनी म्हज्या बापाक मेळ आनी ताका सगळी तुजी काणी सांग म्हजो बापा तुका हेल्प करतलो चेरून तुका हेल्प करता तुका निरो प्राणी साबीत करतलो तुजो पापा व्हडलो चुईस कितें अरे हांव कोणाची तूं म्हणून सांगताय तर तूं म्हजो बापा तुजो फ्युचर फादर इन लॉ आसा ना थंय घेवपाची कसलीच गरज ना आशी अरे तुझ्या बापाच्यान न्हय तो वयता सगळा देव पासून आयलो जाल्यार ताच्यान पासून कांय करूंक जावचें ना अरे पण म्हज्या बापाचें नांव केन्नाच आयकूंक ना कितें आयकूंक जाय तरी कित्याक हांव ताच्या मोगान आसा हांव तुज्या मोगान आहा म्हज्या बापाच्या हातान केसी एज जाल्यार तो ते केसी केन्नाच फेल जावंक दिना आनी बरी नीट केल्या मोगाचो कोणाकूच सोडिना म्हजो बापा जावन आसा इंडियन व्हडलो जुईस जज कोटेरो म्हणटा ताका मोठी पासून खोड पडटा त्याच जज कोटेरोची तूं रोजाना कोटेरो जज कोर्देरोची तूं हाजी हो तूं हसताय कसं पाणी हांव आसता पोच्या नशिबाक रोजाना हे म्हणटात पळय आडीर आसा चेडो आनी सोदता सगळो वाडो म्हणून तशें जालें म्हजें आडीर मनीस आसा पूण हांवूच नको तो मनीस म्हज्या आडयेर बसून भोंवता म्हणून आनी हांवें स्वप्नांत पासून चिंतूंक नासलें हांव हेच त्या व्हडल्या जुईस कोर्देरोच्या चेडवाच्या मोगान पडत म्हणून एनिवे आय एम व्हेरी लकी आतां तूं एक काम कर म्हजे बरोबर यो तुजे बरोबर या हांव वता पळय थंय
बंद करूया कित्याक जाण तूं मागीर सांयेता रातीकच घेव पायता पिता कित्याक जाण आज तुगे जर मानान म्हाका पळय तूं आपूण पायता पीत म्हणून म्हाका सारकें हात शिकवलें ते आशियालो हांव पिसोले आपले बुजी शिकले तू खापशिकले तेका तुला दाखवत सांगता तुझा बाय बरें म्हणटा बाय बरें आतां पिकोया पुजना या आनी क्रेस करूया रांदपा बनाका आनी मागीर रातीको तुज्या सगल्या हांगा ऑलिव्ह ऑयल घालता ऑलिव्ह ऑयल गरम गरम उदक न्हावयता तुका गरम गरम उदक न्हावयता हांवें सांगितलं हांव घरांत बिस्कुटा पासून काम करपा ना फक्त बा जाल्यार सगलें काम हांवेंच पळटली ना बेजार कर आज तूंय घरांत काम करपा ना मागीर कोण करतलो आज घरांत तूं सगलें का मी आशिया तुगे भयण करतली अरे हांव येसो येताची हा म्हूण हांवें तुज्या पुण्यादा पावले तो ह्या घरा ओडील म्हूण तेका मॅटर्निटी अप्लाय केल्या तिणी म्हाका जाय चिमटा घरा पाय दावले बरे चिमटे घाले तू लेडी गायना बसल्या आणि पिक्चर पाय दाखता
आज तू तरी उडकी मारते पिढा गेली म्हाका पेपर साठी दारात एक्सरे डॉक्टर कामत डॉक्टर कामत हॉस्पिटल हाँ वय ना अपॉइंटमेंट ना पूण म्हाका डॉक्टर कामत उलोवंक जाय ताका सांग आज बुके ताच्या लागीं उलोवंक सोदता म्हण हय डॉक्टराक सांग हॅलो डॉक्टर हें सांग डॉक्टर आज बुके या डॉक्टर म्हाका घुमोवंक जाय ऑलरेडी तुजे सेन्सरीन आयलोलो वय ताचो रिपोर्ट आनी एक्सरे म्हाका मेळ्ळा कितें जालें डॉक्टर ताका तशें म्हणून काय ना अशें जावं तो हांव येता हांव आतां येता खूप टाळ करपाक म्हजे वड्ड्याक काडटोय म्हणटा सांगोन नासतना रावोंक जायना मोजान हांव सांगता ते नेगार वचोंक जायना तुज्यान गोंया गोडटा ते बंद करूंक जायना कोणाच्यान फकत जाता त्या सरकाराच्यान हांव धाकटी भुरगीं न्हय हें सगळें दोळ्यांनी पळयलां संवसार वाकांतालो इंडियेच्या मापार दाखुलें गोंय गोंयकार वड्ड्याराक मारून मुडो गोवा भांगाराचे तोये सगळ्याची मेई कापडां दूर भांगाराचे तोये केले मे गोंयचे गोंयकार बोमाय येवंक विटेताले बोमाय एकदम मेई म्हूण ते पाचाकताले बोमाय येवन रावत म्हणत तर खेबाडा कोत्ताले तिनपड घेवन कुमान वेता म्हणटाले गोंया मेये दिसो वखद भोंवलो जाल्यार वास्को बायना म्हापशा वास्को पणजे मार्गांव लोकांची गोट्टी चलोंक जायना व्हडली हॉटेलां फूल बांदून गांठ्यांक हाडून भरल्या ताचो हिशोब ना ह्या फुडें चोरयो क्रिमी चड जातेल्योच हातून दुबाव ना फकत तेच हिपी येताले ते पोजडे म्हूण लोक सगलो पॉप मारताले ते फॉरेन करन्सी आपली वगडायताले विजा काबार जातूच कोत्तून वेताले पूण गोंयच्या सरकारान गांठ्यांक विजा दिली सासणाची दोंगराचेर झोंपड्यो बांदून सोबाय पिड्यार केली रे दोंगरांची गोंया ट्युरिस्ट सेंटर केला
संवसाराक तातूंत सुरोपाय गोंयची आनी गांठयांक बोल्ल्या ताडून मिनिस्ट्रांक गरज म्हूण त्या वताची बिरांत नासली गोंया गारा उक्तीन दवरून आतां दिसा उजवाडे भोंवता चोरयो क्रिमी करून गोंया ट्युरिस्ट सेंटर केला फकत गांठयांक हाडूंक आनी मिनिस्ट्राची पोलसां भरूंक मोगाच्या गोंयकारांनो चोड न्हिदोन नाकात न्हिदोन उठतेले भायले ट्युरिस्ट येवन वेतेले पूण गांठी ट्युरिस्ट हांगाच न्हिदतेले तेन्ना तुमी म्हज्या कांताराचो उगडास कोत्तेले आयज ट्युरिस्ट सेंटर म्हणटा फाल्यां गांठी सेंटर म्हणटेले म्हाका सगळी खबर सांगा नको जावन ताचे पाय काळी तुजे वड्ड्यान आसा म्हणून हांवें त्या पोराक कितलो त्रास दिलो आतां तूं ताका भितर आसा तो सोदून हाड हांव ताचे लागीं गुणां मागतलें मागता अंजला हें तुजें उलोवप आयकून म्हाका दिसता ताचो पाय मेला थंय पासून ताच्या काळजाक करतलो कित्याक तो भितर आहा पूण ताच्या काळी हांगासर हांव नको तूं इतलें बरें उलोवन पोहें पावलें पळय आतां आनी एक खबर जरी तर तूं इतलें मुदार जाला म्हणून वेरोनिकाक गमत जाल्यार हांव नको तें कितलें खोशी जातलें पळय तें वेरोनिका जिंगेर आसा तूं तांकां दोगांयची घेवन येना हांगासून वेली वेरोनिकाक आनी ऑल्विनाक वेरोनिका जिवेशी मारून पोटेरून जाय तो प्लान केलोलो पूण ताचो तो फेल जालो कित्याक हांवें ताका एके सुवातेर व्हरून दवरला कोण पावना पळय थंयसर समजलें आनी आतां ही खबर ताका गमत जालें तें एकदम खोशी जातलें कित्याक तूं मुदार जाला इतलो दिवस हांव तुका म्हजो घोव म्हूण मानताली पूण आयज हांव तुका म्हजो देव म्हूण समजून पुजा करतली खरेंच केदें व्हडलें तुजें काळी तांकां ही मजा न्ही ताच्या पांयची पूण तें सांग तूं म्हाका देव म्हणून मानतली आवय पूण हांव तुका साहेबी म्हणून मानतलो वेरोनिका वेरोनिका हांव कितली खोशी जाली सगळें कितें जालें देवा ही खास म्हाका कित्याक फावो केली कित्याक म्हज्या गोवान कांय कोणाचें वायट करूंक नासलें ना म्हणून म्हज्या दाराक पासून कोण आदार मागूंक आयलो तांकां हांवें रित्या हातांनी धाडूंक ना जाल्यार हें तुफान म्हज्या जिवितांत देवान कित्याक उबें केलें वेरोनिका देवाचो खूब देव जाणो पूण नको जाण हांवें तुज्या पुताक कितले त्रास दिले तुज्या गोवान पळय आमचेर उपकार केले ते उपकार आमच्या जोडू आनी पासून फारीक करून जावचें ना तूं हांगासर कशें पावली चला तुजी म्हाका म्हज्या पुताक कसलो दुयेंस जाता तें दुयेंस कोण सांगता ताका दुयेंस जाता म्हणून हांव ताची कापडां धुताना ताच्या पोरसांनी म्हाका एक कॅप्सुलाचे बाटल्यान वता ताका तो शिकवला हांव तुका दुयेंस आपलें कित्याक करचें चला इज्जत देव तुमी म्हज्या पुताक सांबाळलो आतां ताका मरोंक दिनाका म्हज्या घोवाची म्हज्या लागीं आनी कांयच उरना फकत एक निबडी निशाणी उरल्या आनी कांयच ना ताका वेरोनिका म्हजो घोव तुजे पुताक बाबा खंय आसा बाबा बाबा दोतोर सांगता गेला ऑल्विनाक सोदू हय कशें जाल्यार तो घरा येवंक ना तर ऑल्विन म्हाका दिसता तो जरूर आपली जीप पुरी करूंक गेला आसतलो जीप पुरी करूंक म्हणजे मामा आमी गाड्यान आसतना तो रोमच वचोंक लागलो तो रोमच वचताना ताका दोतोराशी घेवन गेली हांव दोतोराशी भितर उलयता आनी भायर
तुझं ती जाण्याचा ऑर्जिनाची माय एकाने लांब आता पुन्हा तुम्ही साक्षी मग दसरा माझ्या पुतात बसले तुझ्या असं म्हणून चालू आणि आईच काय सांगू ना चांगला मला ब्लड रिपोर्ट आणि एक्सरे होतात का म्हणून साक्षी मग याकडे माझं पुत खुयास करतो म्हणजे तुका सारखे सांगून जाय ना जेन्ना ताका दोतोरागेर घेवन वताली तेन्ना तो जितकूच जालो ताका जुयेच गोटेरूगेर वचोंक जाय म्हज्या पुताक सालवार को हे देवा म्हज्या पुताक सालवार को ना जाल्यार तो दोतोरा म्हज्या पुताक मारतलो जसो ताणें म्हज्या घोवाक मारला ना जाल्यार म्हजो पूत ताका मारून परत जेलीन वेतलो म्हाका नाका म्हजो पूत जेलीन गेलो म्हज्या पुताक म्हज्या पुताक सालवार को म्हज्या पुताक तू मात हुई होता तुगे बहिणीन घरातून सगळे सामान भायर उडयन आमी घरातून भायर गेली आनी आमकां परत तुगे बहिणीगे अरसो दिलो कुण्याचा नाही आमकां आपयले न्ही गो कुणाला गे उतरा पूण रेस्पेटीच्या नाका आनी कुण्याक सांगतालो मान हुयात सारखे मुदा जाला सारखे मत जालो चोय बेद्रातोय सोरत काच सोडीत पूण जात केन्ना सोडपाना बेसो गो तुगे बहिणीन गेली तेसो हाटले हुडले होबरो घेईन नाका चल आमची सगळ्यात या घालते जाले आता चल अरे पूण हांव थिंग येयना येना कित्याक अगो कित्याक येना गो तू मी दात दीस होता तशे आपल्यागे फॅमिलीगे कितें जाय तू रोखडे इसर म्हणटाय आईक पयलीं खबरनात म्हणटाय आनी बायलेगे फॅमिलीगे कितें जाय तू वर्सांगेन गाठ नाय जेरोली तुय तू खबर आहा आमी दोगांय कांय सिरीयस कोण नाय आनी आतां आमगे तिसरो आनी येवपा आहा तिसरो येतरी मागीर तुय दसम्यासाची दिवपी आतां तुय आमी कुण्यातागे गेल जाल्यार सगलो दिसपेस कुण्याक पुतान मार केलो तुगे फाट गेले तू बेकार बसतलो भुरगीं रचतलो आनी कुण्याक बसतलो पेद्रो आंतून म्हज्या बाळा म्हज्या बाळा म्हजी बहिणी कित सांग तुका म्हजी बहिणी काय सगळे वाटी तू पावशी कोई नेला पूण हिंग पावता पत्ती कोम्यान केशी घरा कोईना देईना म्हणटा केरली आधी कितें जालां तें सगळें विसर आनी घरा ये पळय तू घरा आयले म्हणटूच आतां तुका कसलेंच काम करून दिवची ना जाल्यार आयकूच पडलें मातशें सगळें काम आयकूच पडलें घरा कडेन ना बाबा ना तुला करपाची गरज ना सगळें काम हांव करतलें कित्याक हे दीस आतां ताचे सुसेक येवपाचें आनी घे ही घराची चावी घे घे न्हय आयज सांग तू वचलय आनी आनी हे म्हज्या गोव्या भावाकूय बरो करून सांबाळ हांव येता मना तू होयत को मना तू होयता हांव ऑल्बिनाक सोडूंक जाता आनी जरी तो घरा येत न्हय ताका बसोवन दवरा ताका खंय वचोंक दिनाका त्याला कदेला बांधून दवरता मना घरा वचता ओय घरा वयता तू सोय बेगी यो सैला अगो अगो जिरोले हे किताल गो अगो सायबिडी कोण आले तुनु मेंगी सा किताल गो बेद्रादन माकी चिमटो काढचे या चिमटो होय म्हाका धाड जावपा तें हांव सोंपलें ता होता की हाती चिमटे ना ग तू अरे पूण हेच केस जालें पुण्यात सांगू ना पान मुता घाल म्हणून उद्धार जालें तें जालें इतू उद्धार कितून जालें रे थंय सगळें देवाको हाते वयर रावन चोयता चोयता आनी एक दीस मागीर दिता चोय बेद्रादन हे भांगोळ म्हाका बरें लाग नाय सगळे घरांतू जाय आमको दिन आम घराक वचाय म्हूण सांगत तें गेल ते पुलीस बीन हाडून गेल ना मरे विचार जाल्यार आमची कुतुनी जेरोली तू बिनाका काय आमको हा कुटरी गोरान गेले तू गुडिया गुडिया तू बसया पाय दोन बसया कोण येत नाही मागे चोयता चोय आता काय आमको हा मुटरी तू त्या घराचो होम मिनिस्टर आणि जो येतो तू फिरान स्वतः हांव त्याचो डिफेन्स मिनिस्टर जो या कोण येतो चल घरात या तू बोल बेद्रादन तू तर कितें पण काळे हा तू तर कितें काळे आसूं ते काळे हा ते कुशीन काढया आणि दोन दूध आमटी या गुड मॉर्निंग जरी तू दुडू घेऊन येयला जाल्यार फुडें उलय ना जाल्यार पत्त्या पांयांनी कुत्तूर वच
आनी तुज्या बॉसाक सांग स्वीट कोर्जेर दुडू घेनासतना कामाक करिना म्हणून शेवटाय हातून आसा 3 लाख रुपया 3 लाख रुपया हातून आसा आनी तुवें सांगलां त्या प्रमाणे तुज्या मनशाक ते 50,000 दिवंक आसले ते म्हज्या बॉसान दिल्या गुड आनी दुसरी खबर कितें जाणाय म्हज्या बॉसान तुका सांगलां तरी तर तूं फाल्यां ताज्या भावाक सोडयनाय जाल्यार स्वीस कोडदरेचें नांव शासनान नपयता आसलन तुज्या बॉसाक वचून सांग स्वीस कोडदेर दुडू घेवन बेमानपणा करिना म्हणून आनी दिलेलें उदक फाळिनासतना केन्नाच रावना म्हणून हातून दुडू हात मरे तुका म्हज्या बॉसाचो विश्वास ना अरे दुडू आशिना हांव देवाक पातये ना जाल्यार तुज्या बॉसाक कसो पात येतलो बिजनेस इज बिजनेस आमी जात घरा कोडे न्हय वड्या कोडे उगड ओके शुअर हे आता 3 लाख रुपया फायन फायन मिस कोत्राव एक नोट सकल पडले फायन 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 आदी आता वच आनी तुज्या बॉसाक सांग त्याच्यात फाल्यां सकाळी 11 वरांचेर कुडकीन येवन तुज्या भावा कडेन येता ओके बाय दुडू 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 तू भितर असले राजी तू म्हाका सांगताले आपूण फाल्यां सकाळी पिकनिकेक वचपाचें होय हांवें सांगलेलें पूण आयज सकाळीं उठ्ठाच तुजी तोखी पडूंक लागली देखून हांव वचोंक ना आनी जरी तर हांव गेलेली जाल्यार म्हाका कशें गमतलें आसलें म्हजो बापा इतले बेगीन येता म्हणून तुडवाकार कसो जालो पळय तो आतां गमलें ना जे परी लोक इगोजेर वचोन फुलांचे हार घालून देवाक फुलांनी पुजतात ते परी लोक तुज्या बापाक दुडवांच्या हारांनी पुजतात पूण देवाक घातलेल्या फुलांच्या हारां बरी म्हाज्या कश्टाचो कामेचो पोरमोड येता पूण तुज्या बापायन घातलेल्या दुडवांच्या हारां अपराधी मनशाचो रोताचो वास येता फक्त म्हज्या दोळ्यांनी पळोवन हांव म्हजें तोंड कशें बंद करूं बापाक हा आटेरूच गमता आख्खें जिवीत भर नीट करूंक जाय पूण हो नीट केल्यार इतलो पेंवपाक हलमताली म्हज्या बापानी ती सगळं गिरेस्तां एकठांय केला ती आपले रगतांनी घाम मारन म्हणून आयज म्हाका गमलें की तूं अपराधाक निरपराधी साबीत करून तूं फ्रायड घेताय म्हणून कितें गोवा आसा अपराध घेता म्हणून हांव जाणाता तूं म्हज्या लायकीन करून मागतलो म्हणून कित्याक तूं चुईस पूण त्या चुईसाची तूं हांव लायक फादर लायक डॉक्टर वन मिनिट म्हजी तोकले कांय जावंक ना पूण काल रात्री तूं फोनाचेर उलयता आसतना म्हाका गमलेलें की हांगासर कोण तरी दुडू घेवचो आसा म्हणून देखून हांवें तुका फोट मारलेली ह्या पिकनिकेक येता पूण म्हजें आयज तुजें कितें आयकूंक खबर ना इतलो तेंपो तुजें आयकतालें आयज तूं म्हजें आयकतलोय साक्षी म्हाका जे बिझनेस तूं चलयता तें कोणाचें तें म्हजें ना ते बिझनेस तुजें न्हय ते बिझनेस जावन आसा ऑर्बिनाच्या पांयचें आनी ज्या काराक तूं राज चलयताय न्हय तेय बी गोड जावन आसा ऑर्बिनाच्या पांयचें टोटल रेकॉर्ड म्हजे लागीं पापा तूं कितें सोजमताय हांव ही कॅसेट व्हरोन तुका पुलिशेच्या ताब्यांत करतली म्हणून नो केन्नाच ना कित्याक तूं पुलिशेक दुडू खावून नाचलो सुट्टालो कित्याक ते पुलिशेक तसलेच तुज्या असल्या मनशाक जेलीन घालीन आसतना उदक तसले खातीर व्हरून मारूंक जाय त्या ऑल्विनान तुका सगळें सांगलें ताका दोदीरो केलाय तुवें पापा पूण हांव तुका सोपून दिवन सांगता ऑर्बिनाक एक बरो पुलीस करून ताका बऱ्या रस्त्यार हाडून व्हडलो पुलीस करून नासल्यार म्हजें नांव रोजाना न्हय हांव ताचे लागीं कातर जावन ह्या ताच्या पांयच्या घरांत ताका हाडून तुका मारया हांव तुका जिण्याक मारून उडयतलो आनी समजतलो म्हाका ह्या संवसारान चेडूं जल्माक वचना म्हणून आयज तूं ऑल्वेज तुजें नांव वळांतले व्हड बंगल्यान घालून तुका गोड मारपाची शेतात मारतलो तूं दिलो क्रिमिनल आज सोडून
कारण हा दुकान जिवेशी मागतो तो गिऱ्या हे माझ्या पायच्या कोण या गावाचे दारूच नाही माझ्या माका जायच्या पुढून तिथं सोडायचा उघडा तर तुका येची वळी पोचवी देऊ द्या स्वीट कोणत्याला सांगा लोकांना गोयान गोयान येऊन बोल तुका जीवेशी मागतो माका जीवेशी मागतो नाही अरे पाहू गिऱ्या मरण मिळालो न जाल्यार आमच्या या दार पुढून मी तो सत्ता लागलो जाणा जा तिथल्या वागात मारतात ताका कासादोड म्हणून आणि पाटल्या जेवण सुरी तोपतात पण ताका काळजीदार म्हणून पुलिस एक फोन कर नाकाय पुलिस एक फोन कर नाकाय हा पुलिस एक रेखा तोडून येईल होय माझ्या पुलिस येतली माझ्या हातात तरी चालव आणि तुला ॲम्ब्युलन्स येते तुझी मेलेली म्हज्याय लागीं पिस्तॉल आसा म्हज्याय लागीं आसा त्या पिस्तॉलान आसा तितल्यो गुळयो तुज्या बेजान घालून हांव तुजो बेजो भायर काडपाचो पूण ना तुका जिवेशी मारचे आदी हांव पयलीं तुका एक खोशेची खबर दी मारता खोशेची खबर होय घे तुजी दोन रोजाना म्हज्या भुरग्याची माय जावच्या आणि उगडा तर म्हाका मारपाची तोजवी कोणी नाकाय पुण्याव गाडी जायना काय हे पळय रोगात म्हाका ब्लड कॅन्सर आसा आणि हांव म्हज्या मरणाची तारीख कोण सांगता कितें आता ॲम्ब्युलन्स व्हरोंक म्हाका येतली आता तुजी कूड त्या ॲम्ब्युलन्सान घालून हांव धाडटा वच आनी सांग तुज्या पाय हांवें तुका धाडला म्हणून ब्लडी बास्टर्ड उठलो तुझीच कोणत्या पावलेलो माझ्या पुता बाबा या तुका कितें जालें रे माझ्या पुता चौधऱ्या तुवें माझ्या पुताचो कान गेले एक जेवढे काढीत टाका तुझीच कोणत्या घरात येऊन त्याका चिता घालून सोडून शेकी तो मजा जाता आणि मेलो जितले पाठ तू माझ्या लागी विचारतालोय तितले पाठ तुका म्हणटा